but maybe if he comes, I will keep it for a later stage. Because sir, I'm speaking on demand number 71. Because of cooperative banks and credit societies, हेजेर जेन्ना उलयता आसतना हें गेल ते वर्साचें कागद आनी ह्या वर्साकूय हांव पोतोन विजनरीज जे बँक आहा, कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहा, जे मडगांव अर्बन बँक आनी पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्ट ह्यो वेरियोज फंड इन्वेस्टिंग इन्स्टिट्यूशन्स आहाय आनी तेंगेले आज जायते भरपूर लोकांक त्रास जाल्ले आहा आनी जायते आमगेले आमदारूय हेजेर उलयता. लास्ट टायम आमी उलयले तेन्ना स्टेट कन्करंट ऑडिट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देर इज अ डिले इन दीस ऑडिट म्हणून सांगलेलें. आतां म्हाका कळोन येयलो की हें ऑडिट जालां. ऑडिट जावन एक मिटींगूय घेयल्ली सगळे तेंगेले जे बँका जे अकाउंट आसलेले तांकां घेवन लोकल्सांक घेवन आनी एक डिसिजन जाल्लें की विथीन 1 or 2 months बिफोर द मन्सून कितें तें कळपाक, बट अजून तें तारयार पडना. सो म्हाका आतां हे विजनरीज बँकाचेर मातशें लक्ष घालचें आनी तांकां आतां मुखावेल वाट कितें कोन्न ती ते इन्वेस्टरांक दाखोवचें. बिकॉज जेन्ना आमी WRDचेर उलयताय तेन्ना व्हडले येलो मिनिस्टर येलो. सो जेन्ना हांव WRDचेर उलयतां आमकां मेन जायत्यो वस्तू नेगेटीव कांयच नाय बिसायड्स मेन म्हादय जे इन द प्रोसेस आहा. सिन्स द मिनिस्टर इज हियर, फर्स्टली I would like to appreciate the minister for all his work that he has been doing for the state of Goa. WRD is one such department which is like the heartbeat of the environment and water conservation facilities and water conservation bodies ji hai they amge Goa state hai. So it is like a heartbeat and ye heartbeatak head kota amgalo honorable minister Bab Subhash, who is the right person who is heading this along with his team. There is lot of work where WRD is concerned आणि वयता आणि कामाय वाढत रावताय. पावस येता आणि lot of natural disasters keep happening and then WRD is the one who has to handle these things. Yes, you all are doing a good job. We have sent this consistently and we appreciate that you keep doing a good job. Now when it comes to Madai, yes, म्हादय ह्याचो इश्यूआचेर सगळ्यांनी स्ट्रेस केलो आहा आनी म्हादय ह्या इश्यूआचेर आमकां जाय गव्हर्मेंटान आनी एनफोर्स करपाक, कित्याक वी आर नॉट हॅपी विथ वॉट इज हॅपनिंग. वी नीड टू मेक शुअर दॅट मोर एक्शन इज बीन टेकन, मोर प्रॉम्प्ट एक्शन इज बीन टेकन and we go to the NGT again and again, we go to various authorities again and again whenever we see some findings. तुमगेलो एक superintendent engineer आहा बाब दिलीप R नायक. As what I understand, he has put in a lot of effort towards Madai. ताकी extension जे जालो आहा ते सद्या circle 2 आहा ते गायलो आहा. He is not so happy over there. I think we request and maybe others will also request today. ताका पत्तून हाडचो, ताका म्हादया धरचो. Whatever time you are giving him an extension, put him on this Madai. He knows the topic. It will help the state. So this is a request which is coming out. Second, because आमगेले लास्ट टाइम उलयल्लो स्टेट वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन जायो आनी तेच भाशेन विलेज वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन जायो. These were two topics which we had put. You will see it that this year also I am talking on the same points. So let us finalize how we are going to do a state water security plan. I'm sure state water security plan is getting in place because we know that dams are coming up, how to reservoirs are coming up. But village water security plan, because village water security plan is going to play a major role in the carrying capacity of the villages. आज आम TCP आणि पंचायतीचेर जाय तो आमी उलयताय because of the carrying capacity तेंकोडे ना. आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी जर जाय जाल्यार विलेज वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन जो आहा, विलेज वॉटर कितकोन मॅनेजमेंट करपा जाय, कितकोन हो रिसोर्स आमी 24 hours पावोवपा जायो, हो आसपा गरज आहा एंड इट वील बी पार्ट ऑफ द कॅरिंग कॅपॅसिटी. बिकॉज सर दिस इज द थर्ड इयर आय एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी गेलो एक मनीस येयल्लो R.K. पांडे सप्टेंबर 2023 स्पेसिफिक आणि तो येऊन त्याने पांच नल्ला दाखवले वेस्टर्न बायपासा लागून. वेस्टर्न बायपास आख्खे बाणालकारांनी आणि नेबरिंग विलेजींनी ओपोज केलो आसतना तो वेस्टर्न बायपास येयलो आणि वेस्टर्न बायपास येऊन आता थिंगा जायते फ्लडिंग जाता. Every time we have to clean those nallas. Through your own department, we are cleaning them. Every year, alternate year, the nalla saaf kotai, and we are trying to mitigate, zatti to reduce kurpak. But the best and final solution, what was given by R.K. Pandey was, या 5 nalla जे आहे, थोड्या बांधा कडे 5 nalla आहे, ते बांध काम करून घेवपाक.
दिस इज माय थर्ड बजेट मन्सून सेशना जे हांव उलयतां की हें करून घेवपा जाय म्हूण. हेजेर आजून फायल्स रेडी जायनाय, एस्टिमेट्सूय जायनाय आनी काय आय थिंक यू शूड टेक दीस ऑन अ पर्सनल नोट at least so that we do not come for the next budget without an estimate on this. Speaker sir. Speaker sir, desilting, dredging, de-weeding of the river Sal has to happen. There is a file that has been moved out. And he move out a file also. MLA of Margaon has also put up his note because एक side tech pota, एक side mak pota. आणि हे म्हाका दिसता ही फायलीक जरी तरी हे बजेटाक आमच्यांनी क्लियर करपा जाता. इट इज वेटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. हे करून घेवची. स्पीकर सर. स्पीकर सर, next is we are looking at zori जे आहे नॅचरल स्प्रिंग्स. जायत भाशेन नॅचरल स्प्रिंग्स आहे. एक जोरी आसता आनी दुसरी नॅचरल स्प्रिंग्स म्हणटा ती आमगे बांयो. आमगेले बांयची एक स्कीम आहा 50,000 कित दिवपाची आनी मागीर ती स्किमीचे रेजिस्टर करपा पडटा बांय. लोक आमगे भिता ह्यो बांय रेजिस्टर करपा WRD अंडर. दे आर हॅविंग दॅट मिथ इज देर की मागीर उदका मिटर लायताय आनी कित लायतले. सो पीपल आर वरीड. बांय उसपाक 3,000, 5,000, 6,000 रुपये एक बांय उसपा पडटाय. फकत बांय उसपाकूच जरी तर कितें अरेंजमेंट करपा जाता. आय हॅव डन इट दिस टायम. क्लिनिंग ऑफ ऑल द नॅचरल. इट विल ओनली हेल्प to make sure that, but people do not want to get registered to that scheme of yours and come with the meter and all. ते नाका. only सगळ्या जरी तर तुज्यान सपोर्ट करूं जाता की नॅचरल स्प्रिंग्स साफ करपाक. आनी इन दॅट नॅचरल स्प्रिंग्स ह्यो बांयो येतल्यो आनी जोरी येतल्यो. बिकॉज जोरी वाडो म्हणलो एक वाड आहा बाणाल्यांत, डेविड पंच तेजो. आनी थिंगा ते जोरी वाड्यार आमी ऑलरेडी फायल मुवमेंट करून ती फायल उंच पावलो आहा. ती फायल उंच पावलो आहा आनी ती फायनान्सा पावलो आहा. सो ते जोरी वाड्या फायल एपाट पास करची बिकॉज फायनली दॅट इज अ ब्युटिफूल स्प्रिंग. आनी म्हणटाय की जोरी तरी ती जोर जर सारकी टॅप केली जाल्यार आख्खे बाणाले गांवांत उदो पावोवपा जाता. दॅट इज वॉट द एल्डरली से ओवर देर की इफ वी टॅप दॅट वॉटर करेक्टली then the entire Benaulim village can be fed with that spring water. This is what the elderly people say. So that means we've got such a wonderful resource. आज ती जोर व्हांवन शेतान वयता आनी मागीर तितून न्हंयत पावता. So I think we have to see how we can get this organized and use this water. Because हांवें 2023 सांगलोलें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 विलेज आहे म्हाका. सुराले विलेज, कोलवा विलेज, बाणाले विलेज, वार्का विलेज, ओर्लिम, कार्मोना विलेज आनी कावेलोसिम विलेज. टोटल 100 स्विस गेट्स आहे. स्पीकर 2023 म्हाका 100 प्रॉमिस केल्यो. ते जावं नाही म्हणटरी 2024 म्हाका 50 प्रॉमिस केल्यो आनी मागीर 50 16 स्विस गेट्यो पास जाल्यो. त्यो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर येयली. बट 100 - 16 उरले, बॅलन्स उरले. हे पाटी एक 16च पुंकर आनी काय म्हणना. ओन्ली त्योच 4 फायल्स करपाच्यो. सो वी जस्ट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप. वी कॅन मूव अहेड. स्पीकर सर, उदगेले बांद आनी पाळपूट बांद हे 2 बांद आहे. हे 2 बांदा फायलो आतां 2 वर्स जाली. दे आर जस्ट मुवींग अराउंड. आनी दीज रिटेनिंग वॉल्स बांदपाक ते फार्मर्साक त्रास जाता थिंगा. ह्यो दोनी फायलो आर पेंडींग फॉर 2 years. 2023 हेजे एस्टिमेट्स केल्ल्यो. व्हडले लोक मुको विचारिता. सो दीस फायल इज जस्ट मुवींग. आय डोंट नो वाय इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड. So if we can see, there are a lot of files that are just moving around for so many years. If we can get that cleared, I think we can clear it during this budget. Because there are a lot of things that we can talk, but important is payment to the contractors. Time or payment to the contractors जावपा जाय. कित्याक ते contractor केन्नाय काम पडलें जाल्यार they are coming, they are helping, they are doing the things. WRD is one department, one is plant maintenance जाता आनी एक पाट emergency जाता. आम दिसता की पावस बेगीन येयलो जाल्यार ते वगात जरी तर नाल्ला ब्लॉक जालो आहा आनी मशीन जाय. Then we go to the WRD minister and he has to make the arrangements so that the machine comes there and does these things. When these things happen, especially a part pass begin yellow, so a lot of contractors have helped to move things and get things done. So I think paying them on time and clearing their bills, I don't know which is the last date the bills were cleared for WRD, but I would say 2024 बिला जी WRD के contractor हाय ती पेंडिंग हाय ती सगळ्यांगेली क्लियर करून दिवची. स्पीकर एक्वेटिक एक्सक्युवेटर म्हणलो चिकोल काडपा मशीन आतां तुमचो जाल्यार न्हंयत आम म्हणटा एक डिसिल्टिंग करपाचें आनी एक म्हणटा चिकोल काडपा वयलो, नॉट बाय सकिंग. सो हे एक्वेटिक
एक्सकवेटर म्हणलो आहा गोंयांक कोणा जाल्यार एकल्या गोंयकार आमगे भुरग्यान हाडलो आहा. सो एक ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट करपाक आमगे कोरमण्या न्हंयकोडे आतां बांद बी केलो आहा. सो थिंग एक कडेन बूड माताय आमगे भुरगे आहाय ते बूड माताय आनी नुस्त्या काडाय. सो थिंग म्हाका सुद्दां भेंड भर चिकोला भितर गेलो जाल्यार भेंड भर चिकोला. यू कॅन गो इनसायड एज डीप एज 1.5 meter 1 meter. So if we can try this there and see what is the progress and how it is functioning, this will help us because I am blessed to be the MLA of a constituency which has got 3,000 water bodies. 2023 through WRD we are the only constituency who has done rainwater harvesting project for 8 schools in my constituency. आणि बाणाले constituency भायर आज 40 constituency कोणे rain water harvesting सगळे इस्कलां केलना, but we have done it to the WRD minister. And when he had come to inaugurate ते म्हाका येदो एक book दिल्लो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा गेले QR code घालून आमगेले गायरे आहाय ते. So out of that we have done at least close to 900 gaire आमी उसप्लाय. In my last 3 years term 900 gaire. It is a really appreciating jobs that we have done. We have done GPS tagging कित्याक जायती एलिगेशन येताय WRD डिपार्टमेंट बोकोन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक एस्पिरंट चोड आहाय म्हणटकीर बेटर टू कीप प्रूफ्स. So we have got GPS tracking and the GPS photographs ahay whenever the work was done. So my only reason for saying this is there could be people could say a lot of things, but when we do our job we make sure that we are doing it correctly. Ek contractor ha porat sangota that contractor is blackmailing the WRD department. Department knows him. I have not taken his name for the last 2 years, but I keep on saying the same thing. He blackmails the WRD department, blackmails the engineers, and then 5 लाखां जी काम आहाय ती तो सेटिंग कोता आनी तांकां मागीर विड्रॉ करपा लायता. प्लीज मेक शुअर दॅट दिस पर्सन इज ब्लॅकलिस्टेड एंड मेक शुअर तेणें आनी कितें तेंगे कोणा फॅमिली नांवाचेर आनी कित्याचेर जर तरी कंपनी नांव काडय तेंय करपा, बिकॉज दीज आर ट्रबल मेकर्स एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ डुईंग वर्क नॉट ओनली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बट I think elsewhere also. Speaker sir, let's not stop here, Speaker sir. Let's secure every drop of water wherever we can. Let us preserve the environment. Let us save the environment. हे सांगून Speaker sir, आयचे हांव हे काबार करता. लास्ट तूं कॉर्पोरेशनाचे 71 उलयता आसतना हांव रिपीट करता विजनरीज जी आमी मिटींग घेयल्ली तेजे मातशें कोर. आनी देर इज अनदर विजनरीज बँक इन मेकिंग. म्हणजे कितें म्हणून सोदता विजनरीजान जें घडलां ते आज गोंयांत आनी एक बँका घडपाक शक्यता. हांव त्या बँका नांव दिता तुका, तुवें चवकशी करची. जे भाशेन विजनरीजां भितर रावन मॅनेजरान लोन घेयले, फॅमिली लोन दिले, फ्रेंडा लोन दिले आनी बँक खाली केलें. तेच भाशेन पिर्ना उर्बन कॉपरेटीव बँक म्हूण आहा, पिर्ना PIRNA, पिर्ना उर्बन कॉर्पोरेटीव बँक. दे आर ऑल्सो टेकिंग लोन्स towards the cooperators and directors and they are trying to remove the money now. You have to be vigilant and make the people of Goa vigilant. Make sure that their audit is right. Check how much money is taken out so that you do not have another situation like how you have with the Visionaries Bank. Yes, Angon, thank you, Speaker sir. Ganesh Gaonkar, Anton Vas. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीस. हांव पयलीं स्वातीर आमच्या WRD मिनिस्टर सर सुभाष सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चीफ इंजिनियर AE JE हांगा सगल्या जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे काम करता तांकां हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं कामां जालीं आनीक स्पीकर सांगपाचें म्हटल्यार WRD ऑफिस जे मुरगांव तालुकान आसोंकूच ना तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलो WRD मिनिस्टराक सराक लागीं तशेंच CMा लागीं. ताणें ताबडतोब आमची कोर्ताली गांवांत जे कोर्ताली विलेजान हें आमकां WRD ऑफिस हाडून दिलें. ताका लागून हांव काजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती ड्रेनेज आहल्यो ज्यो ओल्ड ड्रेनेज ज्यो केन्ना क्लिनींग जावंक ना त्यो आमकां तांणी करून दिल्यो. ताकाय लागून हांव परत आमच्या शेतकारांकूय बी आमकां बेनिफीट जाल्लो आसा. ताका लागून हांव आमचे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं केलसी विलेज पंचायत, कोर्ताली विलेज पंचायत, सांकवाड विलेज पंचायत, कांसावली विलेज पंचायत, बेलसांव विलेज पंचायत हे सगळे आमची जी बारीक बारीक जी कामां आसली ती आमकां करून दिल्लीं आसा. तशेंच स्पीकर सर, हालींच आमचे कोर्तालीन जे आमचे टेनंट एसोसिएशन आसा जे आमचे फार्मर्स आसा
थंयसर आमचे 2 टेंडर जाल्या आनी ते ऑलरेडी टेंडर जावन 98 लॅक्साचे 2 टेंडर जाल्या हे ऑलरेडी आमचें काम स्टार्ट आसा आनीक तशेंच आमचो कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स टू बांदेकुरीस हांगासर एक टेंडर जालो आसा तोय म्हाका बूक ऑर्डर दिवंक ना पूण हांव मागता जाता तितले बेगीन आमच्या सरान तो बूक ऑर्डर दिवची स्पीकर सर तशेंच आमचे सांकवाडे जे बांदोडे हांगासर रिटेनिंग वॉल ही 1 करोडाचे सुमार काम जाल्लें आसा ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे कोर्ताली कमदा टेनंट एसोसिएशन आसा आनी 245 टेनंट आसा आनी ताचो हांव चेअरमॅन आसा 1994 टील डेट हांव कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचो चेअरमॅन आसा आनीक हांगासर आमकां जेन्ना जी आमची मानस आसा आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो जेन्ना एक टायम अशें दिसतालें की तेन्ना पयलीं आमचो वुडन स्विस गेट आसली तेन्ना केन्नाय उदक देर फुडोन उदक भितर शेतान येतालें तेन्ना आमकां भिरांत दिसताली आतां हालीं दिसांनी आमकां सरान आमचो 2 जे फायबर गेट जे आमकां घालून दिल्लेले आसात हांव खबरच काळजांतल्यान देव बरें करूं प्लस ताणें एक ऑप्शन आमकां दिलां जेन्ना आमची ती लाबी ते फायबराची लाबी बी घाल्या आमकां कसलें टेन्शन ना ताका लागून हांव सरा कडेन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर हालींच एलिक्यू जेन्ना एलिक्यू स्टार हांवें घातलेलो क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना सुभाष सरान आमकां एक बरो एक कॅन्सर वॉर्ड आमची जी स्प्रिंग आसा ती आमचे सेंट्रल लोकेशन आसा जावं पेडणे टू काणकोण आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी ट्युरिस्ट आमचे कितलेच येता ताका लागून आमकां बरें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा सरान जेन्ना हो प्रोसेस चालू आसा कॅन्सर वॉर्ड स्प्रिंगेचो 13 करोड ताचो एस्टिमेट जाला आनी सरान सांगलेलें आसा 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट आमकां दिता म्हणून हांव मागता जाता तितले बेगीन हो आमकां प्रोजेक्ट आमकां घालून दिवचो म्हणून ठीक आसा सर आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 व्हडली आमची एक नावता लेक आसा तशेंच आमची एक व्हडली पोंय आसा पोंयचे ऑलरेडी आमकां 91 लॅक्स हो टेंडर जाल्लो आसा हांव मागता जाता तितले बेगीन सरान हो वर्क ऑर्डर दिवची तशेंच डिसिल्डिंग जे नावतान लीक आसा होय अंडर प्रोसेस आसा हांव मागता होय आमचो जाता तितले बेगीन जावचो म्हणून तशेंच केलोसी जे केलोसी गांवान आमचे विलेज आसा थंयसर एक स्विच गेट एलोंग वीथ वॉल एंड बंड्स ही ऑलरेडी हो टेंडर जालो आसा होय 98 लॅक्साचो हांव मागता सर जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवपाक स्पीकर सर आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन जर क्लीन जातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या WR मिनिस्टर सरा लागीं हें करपाक शकता कित्याक आमची जायती जे आमचे नाला आसात जे व्हडले नाला आसात आनी म्हाका ते क्लीन केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे कोर्तालीम भरपूर क्लीन जावपाक शकता ते नाला म्हणल्यार स्पीकर सर वरान टू थाणा एक व्हडलो नाला आसा तशेंच ज्वारीनगर टू शिंदोळी सांकवाळ होय एक बरो व्हडलो नाला आसा तशेंच झरी ज्वारीनगर टू वेलसांव मागीर आमचे कोर्ताली मस्जिद टू कोनसुआ वेलसांव नाला आसा तशेंच आमचो जिना टू रायदर केलोसी विलेज होय व्हडलो एक नाला आसा हांव मागता हे आमचे नाला जाता तितले बेगीन क्लीन केले जाल्यार आमकां आमच्या लोकांकूय बरें जातलें तशेंच स्पीकर सर लास्ट आमचे वेर्ना जे फॅक्टरी आसा जे बोरवेल आतां जाता जाल्यार आमचे मार्च एप्रील मेयान हे आमकां सारक्या लोकांक उदक मेळना हांगा परमिशन दिवपाचें बंद करपाक जाय थँक्यू सर श्री Alex Lawrence. Because I rise to speak on the demands. Cooperationाची उलयत आसतना सदांच आमी विजनरी अर्बन कॉपरेटिवाचे उलयत आसतना हो इशू आमी सदांच घेतला आनी when we have taken this issue there have been instances of this bank that was looted by the people in charge. तेचेर कांय एक्शन जालें ना एक्शन जालें ना म्हूण कितें आमी सदां एक्शन जालें म्हणटाले करपा जाय म्हणटाले कित्याक तेचें एक्शन जावपा जाय कित्याक एक्शन जालें जाल्यार दुसरो मनीस करपा ना म्हूण ओर आतां दुसरी कॉपरेटीव बँकांत एक बारीक मनशा गेलो एक सामान्य मनशा गेले पयशे आसताय ते बाळे लायफ टायम सेविंग्स ते गेले अशें करून रात्यान नाच जावप हें सारकें न्ही सो आय वॉन्ट टू टेल द मिनिस्टर एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट कर
हावजान की आमी एज अ अर्बन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर की आपण असो जावपा दिवपाना सगळ्यांगेले ऑडिट चॅक करतलो सगळ्यांगे हें करतलो सगळ्यांगे सिस्टम लायक फॉर एग्जाम्पल कोणें रेज केले खंयचे इश्यूआन असेंब्ली रेज केला खंयचो कॉपरेटीव बँक जो तर हें जाता तेजेर इमिजिएट see that he after the assembly itself checks the audit again. Don't wait for the year ending or don't wait for other things to other dusri issues crop up zapa in that cooperative bank. Not only in the main banks, it could be even in the main banks, even Apex Bank and all other banks. We have to take kitago a barik muncha ke paisa ato esko oso sargni. And we have always raised issues fly by night banks येताय आणि ते पैसे येताय म्हणून आमगेले पयलीं सारकें करुया दुसरे मनशां येना जाच्यार सो आय वूड रिक्वेस्ट तुगेले विजनरीज कॉपरेटीव तांकां कितकोन हेल्प करूंक जाता तेंगेले मिसएप्रोप्रिएशन जालें तेजेर कितकोन तूं वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू सी हाव यू कॅन हेल्प द पीपल जे लोकांगेले पयशे आहाय ते आतां आमगेले म्हापसा अर्बन जावं दुसरे म्हापसा अर्बन जावं दुसरे बँकांत आमगेले पयशे आहाय म्हापसा अर्बनांत आमगेले कुडतोरी कुमदादी पयशे आहाय There are fixed deposits worth about 75 lakhs. So what steps the government are going to? I mean, continuously writing to the minister as well as to the bank कि तेणी 5 लाखाचे first installment जे 5 लाख आहले तेंकां दिले. What about the people who are going having आनी पयशे आहाय ते तेंगेले deposits मायज आहाय ते. On the first instance, all those people who had fixed deposits less than 5 lakhs तेंकां हें दिलां. They have given their payments. So I want to know from the minister what has been done for the people who are having more than 5 lakhs. Up to 1 crore, I don't know, whatever the maximum they have, I exactly don't know the figure. But Amgele, Kurtori Kumdadiche almost 75 lakhs ahead. So we would like to, I am not sure about the figures, 50-70 lakhs must be whatever. But Tengele Poishe tu can dupa, what steps you are going to take? Mapsa Urban Cooperative one, guys one loan basungela, I raised this issue. I only forgot to write to you to see that the issues are settled. Loan घेतला, loan फारी केला. आता bank status दाखवता सिबिलाचे की bank is closed म्हणून. So I will call upon the minister सिबिलान तो bank closed म्हणून दाखवता. Bank closed दाखवलं काय ना जे व्हडले मनीस आहे ते लोन गेलेला आणि फारी केला ना ते. There have been big defaulters who are having तेंगेले loan not paid. Status is the same, but there are people. लोक हाय की लोन फारीक कोण तेंगेलो स्टेटस मेळना तेंकां. They are not getting that civil clearance in case तेंक बरें वचपाक. There are small people who are genuinely बारीक मनशाक जो बारीक लोन काडटा, लोन फारीक कोत्ता, ते मनशाक जस्टीस मेळना. Whereas तेक जस्टीस मेळटा कोणाकू तो लोन डिफॉल्ट केला तो व्हडलो मनीस. So I will look upon the minister, Sibilan तेगे clear करपा. I will write to you on this specific case. Because these cases are not only 1 and 2. There are a lot of cases this type where barik money suffers at Sibila lago. So I will request the minister to see what best he can do. Because I am talking about water resources. Water resources, I want to congratulate the minister. Amchi Kurtoni constituency has got lot of right yaha denga. Udkache, utpan karpa, utpan जावपाचे, उदकाचे resources resources आहे. आमगे तोडे आहे आमगे होणारे आहे जावं आमगे वस्त आहे जो आमी हें कोत्ताय आमगे एक बरी एक सिस्टम आहा आमगेली दोंगर आहा दोंगरा सकयल तोडे आहा तोड्या सकयल शेतां आहा शेतां सकयल आंगनोडे आहा आंगनोडी सकयल दर्या आहा तो लास्ट पोंताचे पासून आमगेलो एक कॅचमेंट पीस जाता चौक म्हणटाय तो पासून दे हॅव आय वॉन्ट टू थँक द WRD ज्यो वस्तू जायतो चलना त्यो पासून WRDन केले आमी हेज्या पयलीं करीता आहाय इतले तेंप करीता आहाय एपाट पासून आय एम रिक्वेस्टिंग द चीफ मिनिस्टर की पोत्तून एकदां एपाटी जात जाल्यार पोत्तून काम घेया नो डावट द डिपार्टमेंट हॅज बीन कायंड इनफ टू डू माय वर्क एंड बट स्टील आय हॅव आनी दोन मिनट घेता आय हॅव कायंड इनफ टू डू माय वर्क बट आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर आनीकूय काम आहा आमगेलें डिसिल्टिंग आहा जावं थोड्यो फायल आहाय एक 2-3 फायल आहाय आय बीन फॉलोइंग अप विथ द डिपार्टमेंट मेजर वर्क्सांचें कांय काम जालें ना म्हगेलें सो आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर मेजर वर्क्सांचें बिकॉज आवर्स इज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा जी एग्रीकल्चर बेस्ड ती तर तुमी पयशे मोडना जाल्यार खंय पयशे मोडटले थिंग पयशे मोडपाक तुमी यू शूड बी लार्ज हार्टेड
in the constituency which promotes, for example, other constituency, the construction चलता, भरमसाट शेता हाय ती शेता पासून हे मानताय, हांव म्हण कन्वर्शन करताय मो, कन्वर्शन करता आसतना जाय जाय उलयले शेता कन्वर्शन करताय मो, बट लोक आहा कन्वर्शन करना आसतना शेता मानलोलो, थिंग पयस म्हणा काय, आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी पयस म्हणा कित्याक एटलीस्ट 20 years आनी 20 वर्सांनी डावन द लायन आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी अजून देखून ग्रीन उरतली कित्याक व्हेरी रेअर आनी 20 वर्सांनी आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द हाऊस कितें म्हणू आनी 20 वर्सांनी कॉन्स्टिट्युएंसी आसपा न्हय शेत रोयताय त्यो थोड्यो आसतल्यो त्यो तीन भितर एक आमगे आसतली आय कॅन प्राउडली से इट तुगे एक आसतली बट आय कॅन प्राउडली से आय हॅव मुगे इन्वॉल्वमेंट आहा बट मुगे इन्वॉल्वमेंट आहा मुगे फोकस आहा अटेंशन आहा बट तुगे हेल्प जाय WRD चड फंड्स इंक्लुडींग सॉयल कन्जर्वेशन जावं सॉयल कन्जर्वेशनाचे एज वेल एज तुगेले पयशे आमकां चड म्हणपा जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट कणकुबी प्रोजेक्ट एरिया आमी मादयाचेर उलयत आहाय आनी मादयाचेर आमगेले आय वूड रिक्वेस्ट शॉर्ट करता सारकें वी हॅव रेज दिस इश्यू इन द हाऊस की दे हॅव टेकन ड्रास्टीक स्टेप्स दे आर रेडी तांकां जर 15 दीस स्टे मेळ्ळी जाल्यार ते काम विदीन 15 दिसांनी पायपलायन बी करतले तांगे हितू रेडी आहा प्लॅनिंग हितू आहा वी आर लॅकिंग बिहायंड सो आमी कितें करतले वॉट स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक आय वॉन्ट द मिनिस्टर टू डेलिबरेट वॉट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द मदर बेसिन आमी कितें करतले आमी कॅचमेंट्स घातले आमी हें घातले कितें वेदर वी आर गोइंग टू पुट whether we are going to do coffer dams, we are going to do bandaras, what we are going to do. There has been an allegation that we are spoiling our water. आमगे उदो आमी भायर सोडटाय आमी कांय प्रोटेक्शन करनाय आनी ते म्हणून सोदताय ते ड्रिंकिंग यूज करताय मो सो हाऊ स्टेप्स बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव टू डू समथिंग रिगार्डिंग दीस थिंग्स खंय तरी पयशे नाय जाल्या पासून थिंग पयशे म्हूण ते आमकां साल्वा करपाक गरज आहा होल ऑफ नॉर्थ गोवा बेल्ट वील हॅव नो वॉटर सो सावथा उदक नॉर्था वयतलें सेलावली डॅमा उदक आमची एटॅक आहा आमगे उदक ऑलरेडी वास्को पावला स्पीकर सर कामा करता एक मिनटान कामा करता स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस हें टेम्परिंग जें जाता मदयाचेर आय वूड रिक्वेस्ट यू एक ऑल पार्टी डेलिगेशन घे आनी वच आनी अप्रायज द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट दे कॅनॉट गिव परमिशन्स अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस आमगे फॉरेस्ट रिजर्व केले जाल्यार आमकां प्रोटेक्शन मेळटलें दोनूय डायवर्ट करपाक तेंगे प्लॅन आहा बोथ कलसा बंदुरा दोनूय डायवर्ट करून तुगेले मलप्रभा बेसीन उदक पोवन इवन फॉरेस्ट देखून कामां करपाचें सो वॉटर सेफगार्ड्स वॉटर रिक्वायरमेंट एकूच आनी एक लास्ट इश्यू करता उदक साल्वा करपाचें सारकें गरजे आहा WRDन फोकस करपा जाय make one small cell which will look after water requirement, which will look after interest of water for the state. How we are going to take steps to have good pure water in the state, both filtered and non-filtered, by raw water or filtered water. And last issue, हांव सदां एक इश्यू रेज करता मांडोपात नावेली एक हें आहा ती माडे आमी गोंयकार थोडे WRD लँड आहाय जायत वर्सांनी ती आहाय तें कितको एकोमोडेट करता हांव म्हणा गव्हर्मेंट लँडाचें आमी हें घेतलां टू प्रोटेक्ट देम प्रोटेक्ट दोज पीपल दे आर फ्यू पीपल एंड दे आर ओरिजिनल गोंयकार्स तीन भितर क्रिस्तांव आहाय जावं हिंदू आहाय आय डोंट नो वेदर अदर रिलीजन्स आर देर बट हांव जाणा आहाय म्हूण आनी हांव ते इश्यू रेज करीत आहा हांव तुका बरयता आहा ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आय हॅव इवन आमगेलो ऑनरेबल मेंबर बाब तुयेंकार ऑल्सो हॅज we have jointly put in because part of the people आमगेले एकूच ती थोडे आमगे कुटरे थिंग काजा जाला दोग जाण सो तेका लागून आय एम इनवॉल्व बिकॉज सर विथ दीस आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर WRDन उदकाचें very important focus आहा you should come very clear on it because as it is tugeli onus of responsibility lies on you as a minister speaker sir with this I think I have raised enough issues thank you speaker sir Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयल्या सुवातेर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर इतल्या बऱ्यांतले बरें काम करता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें शेतकाराचें खूब काम केलेलें आहा पान बांदलेलें आहा जेन्ना JCBची रिसिल्टींग करपाक गरज पडल्या ती धाडल्या आनी अशें तेणें भरपूर कामां केलेलीं आहा तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव तेका थँक्यू म्हणटा तशेंच वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचेर उलयतना मादय रिवराचेर उलोवपाचें आहा तशेंच म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आमच्या CMाक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक कित्याक बऱ्यांतलें बरें काम करता ते कित्याक आमकां खबर आहा हेका कितले त्रास पडटा पळय ते एक केस झगडपाक ही फकाणां न्हू ही व्हडली केस
जे आमचे ही गव्हर्मेंट झगडटा आनी आमी हे सपोर्ट दिवपाचो गरज आहा कित्याक खुबशे थोडे क्रिटिसायज करपाक इजी जाता आतां आमी जाणा ही केस झगडपाक कितले त्रास पडटा पळय ते आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा आमच्या सीएमाचेर आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचेर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनच्या नांवान हांव तांकां फूल सपोर्ट दिता केन्नाय ताका गरज पडली आमच्या लोकांची जावं केन्नाय वचपाक कितें पडलें जाल्यार आमी सदांच तेज्या बरोबर आसतले तशेंच बोंडोवचे तोयाचेर उलयतना स्पिकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो स्पेशल येयलो गेल्या एकरस फाटी असेंब्लीक जेन्ना आपयलो ताका डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें तें बांदपाक कित्याक थिंगासर एक रिपोर्ट आहा आमच्या बदानी आमचो ऑफिसर आतां रिटायर जाला बऱ्यांतलो बरो आमच्या टायमार सावन तो आहलो तो तेजो एक रिपोर्ट आहलो आनी ते रिपोर्टाचेर क्लियर बरलेलें की बोंडोचे तोय केन्नाय मोडोंक शकता आनी लोक आमचे 100 मरोंक शकता म्हणून आनी ह्या कामाक लागून हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक थिंगा हाडलेलो आनी तो स्पेशली येयलो आनी जालें कितें थिंगासर जेन्ना येयलो तेन्ना एक कमिदादीचो कमिटी मेंबर थिंगा येयलो आनी फायली घेवन येयलो आनी फायली घेवन येयल्यार म्हणालो सर म्हणालो हे म्हणालो केशी म्हणालो ही 15 दिसांनी म्हणालो ऑर्डर जावपाची आहा अशें म्हणलें आनी तेणें थिंगासर वाट लायली आनी मागीर मिनिस्टर म्हणालो 15 दिसांनी तर ऑर्डर जावपाची जाल्यार म्हणालो रावया आनी ताका सांगलेलें त्या टायमार यार बाबा केशी फास्ट काबार जायना म्हणून आतां तेका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की अशीच ही आमची केस ही बोंडोवच्या तळ्याची घेवची अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर सीएमा कडेन मागता आनी आमच्या गांवच्या लोकांचें इम्पॉर्टंट काम उदीक पाजोत्ता तें उदीक कशे भाशेन बंद जावंक जाय तशेंच थिंगासर एक रस्तो केलेलो आहा इलिगल तसो एक उतार्याचेर घर बांदलेलें आहा तेजेर इम्पॉर्टंट एक्शन जावंक जाय तशेंच पुनर्निर्माण आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बांदलेलो आहा म्हाज्या बर्थडे दीस तो स्पेशल येवन थिंगा इनॉग्रेट केलेले आहा आमचे लोक सगळे हॅप्पी आहा आतां ह्या दिसांनी चालूय जातलो आनी हो पुनर्निर्माण तुका साय उदीक आनी हारे उदीक हो तुका डिवायड करता आनी हो बांदलो जाल्यार सगळे लोक आमचे शेतां रोवंक लागतले भाजयो रोवंक लागतले कित्याक बांद म्हणटा ते गांवांत खुबशे आमचे शेतकार आहा तांकां हे चड आनी चड बऱ्याक पडटले तशेंच हे मानशेचें उदीक जे भितर येता आनी वयता आदी त्रास जाताले ते थिंगा जावचे ना तशेंच एक रिटर्निंग वॉल आमच्या मामीन घेतलेली बांदपाक आमच्या नियाजाच्या फुडल्यान हायवेक तेकोन आमचो एक थिंगा लेक आहा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ती रावंड अबावट वचत जाल्यार 1-2 किलोमिटर्स मात जाता ती लेक ऑलरेडी हांवें नोट घातलेलो आहा ती हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन थिंगासर ती रिटर्निंग वॉल बांदून तेन्ना आमी असो घाल्लेलो प्रपोजल की थिंगा चलपाक वॉकिंग ट्रॅक आनी सायकल धाकट्या भुरग्यांक केन्नाय वचपाक तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन आसता तुमी जाण आयज काल सायकल चलयता जाल्यार रोडायल्यान चलोवंक जायना सारकें डेंजरस जाल्लें आहा आनी ही तर ती वॉकिंग ट्रॅक तर जालो 1-2 किलोमिटराक जाल्यार हे आमच्या गांवान हें व्हडलें काम जातलें तशेंच कितें आसता त्याच तोयाक कितें जालां थिंगासर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान थिंगा चेन व्हील गेट घातलेली आहा ती व्हील गेटीक तेकोन थिंगासर आमचे सगळे माती भरलेली आहा आनी तो होंडो आमचो पुरवलेलो आहा हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थिंगासर एक फ्लोट JCP फाटल्या दिसांनी तेणें आमकां हारे सांगात धाडून बऱ्यांतलें बरें काम करून दिलेलें आहा तशेंच ह्या आमच्या तोयेकी इम्पॉर्टंट वचत बांदपाक आनी ते फॉलाय करपाक आमचे होंडो तसोच लेकीच्या फाटल्या वाटेच्यान भायल्या वाटेच्यान कितें जालां थिंगासर एक व्हांव आहला ती सारको तो व्हांव माचयेक वयतालो आनी तो व्हांव कितें जाला तो पुरवलो आनी बांद मोडले आनी सगळें उदीक जालां आनी थिंगासर चेन JCPन हें काम जावपाचें ना तेका लागून गरज आहा थिंगासर आमच्या फ्लोट JCPच जाय जशी पयलीं घाल्लेली तशीच फ्लोट JCP दोनाय सायडीच्यान चडांत चड इम्पॉर्टंट थिंगा घालूंकूच जाय तें एक म्हाका सांगपाचें आहा तशेंच डिसिल्टींग करपाचें आहा आमचे गणेश विसर्जन आतां लागीं पावलां गणेश विसर्जनाक सगळे तूं जाणा जेन्ना गणेश बुडयता तेन्ना माती भरलेली आहा व्हडलें भरलेलें आहा मातयेन तें डिसिल्टींग म्हाका करपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा गणेशाच्या पयलें थिंगा आमच्या कोकोचीन बारा कडेन एक थिंगासर एक गणेश विसर्जन आहा बांद आराडी एक आमचो गणेश विसर्जन आहा हारे सांकवार एक गणेश विसर्जन आहा तसोच चिंबला तोये कडेन गणेश विसर्जन आहा चिंबला बांदशे बानसवाडा थिंगा एक आहा तसोच मेरशे कोयले बाट आहा थिंगा एक तोय आहा ते तोयेचे डिसिल्टींग करपाचें आहा तशेंच एक बस स्टँडार आमच्या हिरा बार पेट्रोल पंप आहा तेज्या सायडीक थिंगासर डिसिल्टींग करपाची गरज आहा तसोच एक रॅम्पी थिंगा बांदूंक जाय तशेंच स्पिकर सर मातशें थोडेंच उलयता म्हणल्यार कितें जाता स्पिकर सर वॉटर हार्वेस्टींग इम्पॉर्टंट आनी जें वॉटर हार्वेस्टींग करपाक कितें आसता आमचे रस्ते आसता
ब्रिज आसता. ब्रिजाची आमची रुंदाय अबावट 50 मिटर आसता, लांबाय किलोमिटरूच आसता आनी हे सगळे उदीक पावसाचे पिडे जाता. आनी कितें आसता थोड्या गांवांनी तुका होंडे आसना आनी थिंगासर वॉटर बॉडीज आसना. कित्याक हें प्रिजर्व करपाचें इम्पॉर्टंट. जेन्ना पावसाचें उदीक तर प्रिजर्व करीत जाल्यार आख्ख्या गांवांत म्हाका दिसता 2-3 गांव तरी म्हाका दिसता एक सिजन वेजिटेशन जावं शेतां बितां रोवंक जाता. तशेंच उलयतना 2 हांवें प्रोजेक्ट आनीक घेतलेले आहा. ऑलरेडी म्हाजे एस्टिमेट जावन सगळे जाल्लेले आहा. फकत कोमिदाची NOCक लागून उरल्या. ती आतां NOC म्हाका ह्या दिसांनी मेवता. ते म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान करून दिवचे. एक म्हणटा तो आमचो कानाल आमचे कोंकणीन बाराच्या फाटल्यान सावन सामको वालांगानी कडेन आनी तसोच एक पायपलायन कोंकणीन बाराच्या फाटल्यान जे बोडूचे तो येता थंयचे उदीक येता थिंगा सावन आमच्या आलमाच्या फुरसा कडेन. हे म्हाका इम्पॉर्टंट हे 2 वस्तू म्हाका केलेल्यो जाय स्पीकर साहेब. आनी हे कोंकणीन बारा कडेन इम्पॉर्टंट सांगपाचें कानाल जो बांदूंक जावो कित्याक थिंगासर न्हू थोड्या लोकांनी फोसां सोडलेलीं आहा आनी ह्या फोसांक लागून लोक तुका शेतांनी वचना तेजे पांयांक गाये पडटा म्हणून. ताका लागून कानार हो आमकां चड इम्पॉर्टंट म्हाका लोकांनी मागलेलें आहा आनी हें म्हाका ऑलरेडी सेम ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाजें काम केलेलें आहा. एस्टिमेट जाला सगळें जाला फकत कोमिदाची NOCक लागून काम उरलां. आनी ते हांव ताका हाडून दितलो आनी हे मातशें करून दिवचें. थँक्यू स्पीकर. Rise to support the demands listed in today's day and oppose the cut motions. Because sir, first of all, speaking about demand number 71 corporation, I think everybody has spoken. I will just give inputs. जे सोसायटी जे अंडर रजिस्टर केल्ल्या कॉर्पोरेशनाचे अंडर रजिस्टर केल्ल्या तांकां म्हाका दिसता ऑडिट करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता पूण हे एक ऑडिट करपाचें काम ताणें आजुनूय करूं ना. आनी प्रिंसिपली ऑडिट म्हाका दिसता इफ इट इज नॉट देयर टू देयर इन द एक्ट यू शूड चेंज द एक्ट टू सी दॅट इट इज ऑडिट इज डन. बिकॉज आज हांवें पळयता आतांच बॅन तो आमगेलो रिजनलान काडूं ना म्हाका खबर ना. बिजनरीज बँकाचे कित्याक काडूं ना खबर ना. ते आज ओगी रावलो तो बारीक एक लायनी बंद केलें ताणें. पूण हो सांगतालो बिजनरीज बँक इज वन बँक वीच हॅज उलयलो रे पण एक लायनी उलयलो तूं. बिजनरीज बँक आतां ऑडिट केला म्हणटा पण ऑडिट करतरी ताका लोकांक पयशे कशे परतून मेळटले हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हेजेर फुडलो भाग जो आसा हो मिनिस्टरान पळोवन ते करपाक जाय. तशेंच जे बाकीचे बँक अशें जावपाक जायना पूण ते ऑडिट करपाक जाय. आज खुबशे सोसायटी तयार जाता भायल्यो गोंयच्यो भायल्यो सोसायटी येता तेंचे आपता पत्ता काय ना आनी लोक भावार्थान तांकां 10% 9% इंट्रस्ट गावता पूण ते पयशे घालता आनी मागीर ते नाच जाता. सो म्हाका दिसता सोसायटी जेन्ना इस्टॅब्लीश जाता वेदर इट इज सोसायटी ऑफ द स्टेट ऑर सोसायटी फ्रॉम अदर स्टेट सेटिंग अप अ सोसायटी इन द स्टेट हेजेर म्हाका दिसता जे ऑडिट करपाक जाय इयरली ऑडिट खंय तरी तेणी करून घेवपाक जाय. दुसरी जी गोश्ट आसा स्पीकर सर जे आमी आज म्हणटा असिस्टंट टू कॉपरेटिव्ह सोसायटी पर्चेस ऑफ व्हेकल्स हांव बजेटान पळयतालो 4 लाख दिल्या. 4 लाखांक कसली गाडी येता स्पीकर सर. आनी तशेंच मागीर फुडें अशेंच करून बाकीचे जे हे आसा जशे गाडयो दिवपाची आसा PSCक ताका 5 लाख दिल्ले आसा 8 लाख रुपया दिल्ले आसा. कशें तांकां गाडयो घेवपाक मेळटा स्पीकर सर. एनी ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता and I will appreciate him for especially in WRD which I am going to speak. He has done a lot of things where he himself gets involved and he gets himself involved to get results. पण एक म्हाका खंत बघता मिनिस्टराक 3.5 वर्सां जाली. 3.5 वर्सां पयलीं हांवें ताका सांगतालो की तुजे जागे जे WRD जागे आसा ते तेजे आपणाच्या नांवार कर. आज पासून ते नांवार तेणे करूं ना ही एक खंत आसतलीच ना. करूं ना सर करूं ना ते करूं ना म्हणजे पार्टिशन करून म्युटेशन करून पार्टिशन WRDचे जागे तुवें आमच्या एरिया भितर करूं ना ही एक खंत अजुनूय आसा. आतां तुवें म्हाका मिटींग दवरता म्हणल्यार आनी बरें आसा पूण ही एक मातशें सिरियसली बाकीचें तूं बरें काम करता पूण हें एक तुजें कितें आज जर हे इतले वर्सां 50 वर्सां 40 वर्सां एक्वायर केल्ले जशें हांव सांगता सेलारो इरिगेशन प्रोजेक्टान 9,538 हेक्टर्स एक्वायर केल्ली. आतां हितूंत भितर तुजे कडेन 9,538 हेक्टर आसा काय ना हो आनी कोणें घेवन गेलो हे मातशें लक्ष घाल. थोड्यांनी तुवें म्युटेशन पार्टिशन करून लोकांनी विकले जागे. आतां हे कशें हाडपाचें तुज्या नांवार आनी कशें करपाचें हो एक तुका चॅलेंज आसा. आनी 1.5 वर्स उरला तुमचे हे टर्माचे फुडें टर्म आसतले पूण हे 1.5 वर्सां भितर तर म्हाजो सपोर्ट आसाच तर तुका मातशें तें लक्षांत घालचें. दुसरें जे तुवें सांगला स्पीकर सर इन इरिगेशन प्रोजेक्टा भितर सेलावली जे तुमी दिता कित्याक दिता वॉटर सप्लाय फॉर इरिगेशन and also gives water supply for drinking and वेर्ना इंडस्ट्रियल सेटिंग तुम्ही रॉ वॉटर पंप करता त्यांचे पंपिंग करपाक. पण माझे एक लक्षात हाडपाक जाय की आज हांवें पयरूय सांगलें तुमकां
आनी हांवें मे बी आफ्टर असेंब्ली सेशन तुवें म्हाका सांगलें यो आनी म्हाका ती स्कीम दी. इशू कितें जाता तुमी खूब पयशे घालपाचे तयारीन आसता. हांव लास्ट 2 वर्सां तुमकां सांगता की तुजे पानवटी सोसायटी बंद पडल्या ते रिवायव करपाचे भानगडी पडनाका आमचे सायडीन तरी. ते तुजे ही हो जे तांकां ती पानवटी सोसायटी चलोवपाक लाय. कित्याक आज आमी पळयतात तेंचे भितर झगडी आसा. तेंची भुरग्यांक ते पानवटी सोसायटी पडोवना. आमचे पयलीं आमी खाकोड्या बाकोड्या सगळे एरिया भितर शेतां रोयताले पूण कांय कारणां लागून ते रोयना. सो एटलिस्ट तुमचे इंजिनियर जे आसा म्हाका खबर आसा तुजे शॉर्टेज आसा 100 इंजिनियर शॉर्टेज आसा आतां एड काडला बट तरी एटलिस्ट तांकां जबाबदारी दिवपाक जाय तुमी करपाक. पूण लक्षांत हाडटा तुमच्या की उदक जेन्ना सोडटा आतां तुमी म्हणटाले की हे पाटी लेट सोडले बिकॉज ऑफ रिजन्स पूण हे पाटी पावस जो आसा हो पयलीं पडला आनी जेन्ना आमचे इरिगेशन कॅनल तुमचे आमच्या वाठारान आसा ताका तुमी प्रॉमीस केल्ले की बिफोर नोव्हेंबर ऑर एंड ऑफ डिसेंबर 15 उदक सोडटले. हो एक प्रॉमीस तुमी सदांच दवरपाक जाय स्पीकर सर बिकॉज लोक तेजेर फुडें वयता आनी हेजे कारण हे पाटी लास्ट टायम लेट सोडलेले लोकांनी लेट शेतां रोयली आनी जेन्ना 15 मेयाक पावस पडले शेतां निवपाची आसली लोकांक खूब लुकसाण जालें स्पीकर सर. सो तेजे खातीर ही जे कॅनलाचें उदक सोडपाचें आसा ते तुमी मातशें सारके टायमार सोडचें अशें रिक्वेस्ट करता. नॉर्मली हे जे कॅनल आसा एवरी टायम सेम वर्क इज हॅपनिंग म्हणजे डिसिल्टिंग जाता तुजे रिपेर जाता मागीर क्लिनींग जाता. हे करता तेन्ना इशू कितें आसा स्पीकर सर लास्ट मिनट रावपाक जायना. तुजे इंजिनियरांक मातशें रिक्वेस्ट कर की पावसान जाता ते पयलीं टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी ऑन बोर्ड सो दॅट वी कॅन स्टार्ट दोज कॅनल्स इन टायम स्पीकर सर. स्पीकर सर खुबश्यो गोश्टी तुवें म्हज्या मतदारसंघात केल्या जशें लोकांनी सांगले ते भशेन म्हज्या मतदारसंघात केल्या पूण खुबश्यो उरलेल्यो आसा. आतां उरलेले ते म्हणजे स्लोप स्टेबिलायजेशन एक म्हाज्या तुकाय खबर आसा तुमी गॅस्ट म्हणून येयले गार्डन एंजल स्कुलान हे पयलीं हांवें ते 90% काम केलें बारीकशें उरलां आज पासून ताका वगडो दिवना स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक. तशेंच तुवें बाकीचें स्टेबिलायजेशन जे आमचे शिवनगर ते एरिया भितर कॉलेप्सिंग जाता तेय आमी नोट मूव केलो की ते करून घेवचे. हेजेर तुमी मातशें लक्ष घालपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता. आज जशें तुमी म्हादयेचें सगळें उलयता म्हादयेचें उलयता तेन्ना आज खुबसो खर्च केल्लो आसा जे उदक जे आसा ते येवपाक 61 नंबर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बीन आयडेंटिफायड. आमचे हितू भितर जे ट्रिब्युटरी आसा रिवर जुवारीची जे सेलोली डॅमा सोंपता तुमी म्हादय तुमचे मोयसाळ डॅमा उदक कमी जालें तेन्ना पंपींग बंद जालें PWDचे वॉटर सप्लाय आनी तेन्ना तुवें प्रोजेक्ट घेवपाक गेलो तो आमच्या मतदारसंघांनी सावड्डे मतदारसंघात पडटा. पूण खंय तरी म्हाका इशू तो दुसरे भशेन जाल्लो आसा तुवें पर्सनली इंटरव्यून करून ताका सोल्युशन काडूंक पडटलें. कित्याक हे येयल्या दिसा मिटिंगे जाता आमच्या मतदारसंघान ते हांगा नाका थंय नाका म्हणून सो तेजें एक सोल्युशन काडचें अशें तुका रिक्वेस्ट करता. आतां सद्याक तें काम चालू आसा पूण फुडें वयता तेन्ना आनी एजिटेशन जावपाक जायना पूण तुजें म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तूं स्वता आमच्या मतदारसंघात येवचो. दोनूय मतदारसंघाचें कॉम्बिनेशन करनाका तेज्या मतदारसंघात ताका पळोवं म्हज्या मतदारसंघात म्हाका पळोवं अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक अल्टिमेटली दोगांयकूय लागता ते आनी उदक जें आसा हें कशें करप सांबाळपाक हें तुवें काम घेतलां तें तूं करतलो बरे भशेन म्हाका खबर आसा पूण तुमी हें लक्ष घालून मातशें करचें. जशें एक्झिस्टींग वेल जे रिपेर आनी रिन्युवेशन आसा स्कीम बरी आसा नितळ गोंय नितळ बांय पूण ती रेजिस्टर करूंक पडटा. आतां म्हजी बांय जर आसा हांव कित्याक रेजिस्टर करतलो तर बरें रेजिस्टर करपाक फक्त स्कीम ओके पूण तितून भितर तुजें मिटर लाय हें कर त्या स्किमी भितर मातशें बदल हाडपाक जाय जे तुवें प्रोविजन दवरलेलें आसा करपाक नाजाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करा आनी जे वाड्यावयल्यो बांयो आसा वाड्यावयल्यो झऱ्यो आसा वाड्यावयल्यो हें आसा तांकां आयडेंटिफाय करून निवळ करपाचें काम हें तुमच्या डिपार्टमेंटान करून दिवचें लोकांक जर ताका येवपाक. कित्याक अल्टिमेटली ह्यो ज्यो जेन्ना लास्ट टायम जशें तुमकां खबर आसा 2 वर्सां पयलीं पावस लेट येयलो खुबशे त्रास जाले लोकांक इरिगेशन सेलावली उदकूय देंवपाक लागले. ह्यो बांयो जर आमी प्रिजर्व करना जाल्यार आमकां फुडें त्रास जातले स्पीकर सर. लास्ट इतलें सांगता स्पीकर सर की कमांड एरिया जो तुमी तेन्ना एम्फासायज केल्लो हो कमांड एरिया आमचे कुचडे मतदारसंघान आसा आनी कमांड एरिया भितर आतां पयलीं भशेन कमांड एरिया भितर इरिगेशन जायना पूण लोकांनी थोडी घर बांदलेली आसा. हो एकदां सर्वे करून कितलो एक्चुअल कमांड एरिया उरला तुमचो कितली घरां बांदला हेजो मातशें तुवें फुडले फावटी एसेंब्लीन रिपोर्ट दिवचो अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमी दाखयता इतले हेक्टर आमी जमीन कमांड एरिया येयल्या पूण एक्चुअली इतली हेक्टर उरल्या काय कितें हो लोकांनी ते घरां बांदल्या आनी दुसरे भशेन करपाक लागले. हें मातशें तुमी लक्षांत दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता. आनी लास्ट
एंटी सी इरोजन वर्क्स तुम्ही सी इरोजन वर्क्स घेताच तर आमचे रिवर इरोजन वर्क्सां भितर तुम्ही घेवपाचे काळजी घेवची हांवें ऑलरेडी तुमकां एक 2-3 प्रपोजल दिले आमचे खामामोल एरिया आमचे सोलिया एरिया जे न्हंयची धड कोसळटा हितू भितर तुवें ताका सपोर्ट करपाक जाय लोकांक आनी हेजे खातीर हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी तो मिराबाग रॉ वॉटर सप्लाय स्किमा भितर ह्यो धड्यो हे तुवें फुडें बांदतल्यो वा ना हे तुजी मिटींग घेवचें हें सांगून परतून एकदां डिमांड्स सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता सर थँक्यू Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो कॉर्पोरेशन. आतां स्पीकर सर कॉर्पोरेशनान एक इश्यू जाल्लो आसा तो म्हणजे द गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक जी आसा तेंचे जे स्टाफ आसा स्पीकर सर तेंचे रिटायरमेंट पिरियड जो आसा तो 58 इयर्स आसा आनी तेंचो डिमांड आसा की तो 60 इयर्स करचो म्हणून कित्याक अशे बाकीचे खुबशे हेंच्यांनी केल्ले आसा सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जो तेंचो डिमांड आसा तो मातसो एक्सेप्ट करचो आनी 60 इयर्स जी रिटायरमेंट पिरियड आसा तो वाडोवन दिवचो. स्पीकर सर आतां आमी दुसऱ्या डिमांडाचेर या तो म्हणजे WRD. आतां WRD खूब गरजेचो आनी खूब इम्पॉर्टंट डिमांड आसा आनी आमी पळयता की वॉटर रिसोर्स हो डेव्हलपमेंटाक लागून खुबशें काम जें आसा हें चालूच आसा. आमच्या सानांद्रे मतदारसंघात स्पीकर सर खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी थोडी पेंडींग आसा थोडी टेंडरींग फेजान आसा आनी थोडी फुडें वचपाची आसा. सो हांव पयलू म्हणजे आमच्या मिनिस्टराक आनी बाकीची एंटायर टीम जी आसा तांकां एप्रिशिएट करपाक सोदता की आमच्या मतदारसंघाची खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लीं आसा अलॉंग विथ एंटायर टीम. स्पीकर सर तशीच थोडी पेंडींग जी कामां आसा ती हांव वाचून सांगतलो. स्पीकर सर एक एंटी सी इरोजन वॉल इन नावशी ही खूब तेंप जालो पेंडींग आसा आतां ती फक्त उरल्या ती CRZ NOCक लागून हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. तशेंच आमचे नेवरा इंटरनल एक बांद आसा तो खूब तेंप जालो तोय पेंडींग उरला सो हेजेरूय एक मेजर वर्क आसा हेजेरूय मातशें लक्ष मिनिस्टरान दिवचें. स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयभरान खुबसो उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता आनी उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता तितून आमी पळयल्लें आसा स्पीकर सर की एक जो नॅशनल कंप्लिशन ऑन डायनॅमीक वॉटर ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस ऑफ इंडिया हेंच्यान 2024 एक रिपोर्ट आउट केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें आसा की 40% ऑफ ग्रावंड वॉटर बींग एक्सट्रॅक्टेड फॉर डॉमेस्टीक यूज हो कमी आसा. स्पीकर सर तितून आमी पळयता की गोवा हॅज गॉट लिस्ट नेट ग्रावंड वॉटर एवेबिलिटी आफ्टर सिक्कीम म्हटल्यार हो इतलो धोक्यादायक म्हटल्यार कितलो खतरनाक हे जो रिपोर्ट आसा तितून आउट केल्ले आसा की ग्रावंड लेवल जो आसा तो सामको देंवल्लो आसा. आतां 40% देंवला तितून स्पीकर सर आयज कितें जाता आयज सगळ्यांक उदक जें आसा बांयो सुकलेल्यो आसा की खूब कडेन बांयो सुकता खूब कडेन उदक सारकें टायम टू टायम मेळना. सो हेज्या बाबतींत आमच्या सरकारान कितें केल्लें आसा प्रत्येक वेळा आमी हो इश्यू जो काडलेलो आनी हेज्या बाबतींत आमी प्रत्येक वेळा उलयता आनी गोंय बींग अ स्मॉलर स्टेट इतलो समज डावनफॉल जाला हेजेर सरकारान कितें केल्लें आसा ह्या रिपोर्टाचेर प्रॉपर स्टडी करून कितें केल्लें आसा नाल्यार हें मातशें आमकां मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर आतां आमी एक इश्यू घेवया ह्या ग्रावंड वॉटराचेर बेज आसा तो म्हणजे चिंबेल विलेजीचो. आतां चिंबेल विलेजीन स्पीकर सर 60 इनलिगल बोलवेट्स एट धाडवरकर कॉलनी हांगा आसा आनी हेजो जो रिपोर्ट आसा हो 14 फेब्रुवारी 2025 हो एईन प्रोड्यूस केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें सांगलें की वायलेशन ऑफ गोवा ग्रावंड वॉटर एक्ट 2002 एंड रुल्स 2003 हें आसा म्हूण सांगलें आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की जें आसा ताका रिपोर्टाचेर बरोवपाचें म्हणून आनी तेंच्यांनी बरयलें की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन शूड बी डिस्कनेक्टेड सील विथीन 7 days म्हटल्यार ते जे आसा ते 7 दिसां भितर सील करचें आनी जो शोकस नोटीस ताका इश्यू करचो म्हणून सांगलें स्पीकर. स्पीकर सर जेन्ना हो सगळें धाडलें तेन्ना 10 मार्च 2025 हितून जो ग्रावंड वॉटर ऑफिसर आसा हेणेन शोकस नोटीस जी आसा ती इश्यू केली अंडर जो पावर तेंचे कडेन आसा तो अंडर पावर एज पर सेक्शन 13, 14, 17 ऑफ द गोवा ग्रावंड रेग्युलेशन एक्ट 2002 आनी रुल्स 2003. स्पीकर सर हें सगळें तेंच्यांनी प्रोड्यूस करून पासून स्पीकर सर मागीर तांकां खरें म्हटल्यार हो बंद करपाक जाल्लो सीज करपाक जाल्लें पण स्पीकर सर एक नोट आउट जालो हांव मुद्दम तुमकां नोट हें करून सांगता तो एईन नोट दिलो ते स्पीकर सर नोटान कितें आसा 2010/4/2025 ह्या तारखेक हो नोट येयलो. ह्या नोटान स्पीकर सर अशें आसा की सुप्रिटेंडंट इंजिनियरींग पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट express difficulty in the supply of water to the people in Dadwarkar colony in Chimbel as the present supply of water is insufficient to the consumers staying at the Kadamba plateau and surrounding which is a fast developing area.
आणि the honorable minister WRD finally directs to keep the sealing process on the hold till May end, as at the present the occupant in Darwadkar colony are facing scarcity of water, as there is no PWD connection pipeline in this area. Speaker sir, हे जो AE आसा, AEचो रिपोर्ट आसा, स्पीकर सर मिनिस्टरान हे डायरेक्ट केला म्हणून सांगता, पण एक तुमकां सांगपाक सोदता, मिनिस्टर जावं खंयचो MLA आसा, एज पर दीस एक्ट कोणा कडेनूच पावर ना हे डायरेक्ट करपाक, कित्याक हो जो पावर आसा तो जो ग्राउंड वॉटर ऑफिसर जो आसा तेजे कडेन आसा. आनी हांव तुमकां मुद्दम तो वाचून दाखयता. जो ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन एक्ट जे आसा तितून स्पीकर सर अशें आसा, फॉर इनलिगल सिंकिंग, कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ वेल्स एंड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर ऑफ पोल्युटिंग एंड कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वॉटर, हितून क्लॉज 1 जो आसा तितून सांगता, फॉर द फर्स्ट ऑफेन्स with the fine which may extend to ₹5,000 for the second and subsequent offence, with the imprisonment for the term which may extend to 6 months, and or with the fine which extend up to 10,000 every time. स्पीकर सर हो कित्याक सांगला की कायद्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसली, ते सीज जावपाची गरज आसली. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक थंय स्पीकर सर सकयल्ली जी घरां आसा तांकां सारकें उदक मेळना, तें उदक हें जाता म्हणून ही कंप्लेन येयल्ली आनी ती कंप्लेन येवन एक्शन जाल्ली, हें जाल्लो, पण सील करपाचें तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर आमी पळयता की ही जी कॉलनी आसा ते मॅक्सिमम भायले आसा आनी त्या भायल्यान स्पीकर सर हांगा सील करूंक ना. आतां हेजो रिजन तुमी हांवें जो आसा तो रिजन जो हेणेन दिला, एन दिला तो सांगलो, पण स्पीकर सर अशी सील केल्ली लिस्ट जी आसा ही खूब जाणांची आसा, खूब जाणांची सील केल्ली आसा, डिपार्टमेंटान केल्ली आसा, पण स्पेसिफीक हो जो आसा हांकां 60 ज्यो बोरवेल आसा तांकां सीज करूंकूच ना. सो हें कित्याक लागून करूंक ना हें मातशें मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. कारण कितें आसा स्पीकर सर, कित्याक उदक आयज डिप्लेट जाता थंय लागीं, थंय जो लेक आसा, जो तोलार लेक आसा हो थंयच लागीं आसा स्पीकर सर, आनी त्या लेकाच्या सायडीकूच आयज तुमी पळयता सामको लागीं तो म्हणजे युनिटी मॉल येता. सो स्पीकर सर अशें समज गजाल घडटा आनी एक्शन घेवपाचें एज पर रूल, एज पर एक्ट, हो एक्शन घेवपाचें आसता ती मिनिस्टरान घेवपाची गरज आसा आनी डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा. सो केन्ना पर्यंत हेचेर घेतले हें मातशें आमकां मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच हो तोलार लेक म्हणून आसा पळय थंय चिंबेल गांवांनूच तो जो लेक आसा थंय युनिटी मॉल येता आनी तो जो डिस्टन्स आसा, बाउंड्री डिस्टन्स आसा तो 531 मिटर्स आसा. आनी तोडार लेक जो आसा तो गोवा वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफायड जाल्लो आसा आनी नोटिफायड डिस्टन्स जो अप्रॉक्स एरिया डिस्टन्स आसा 0.63 किलोमिटर्स आसा. आनी स्पीकर सर सिवरेज जनरलायझेशनाचो हें आसा तो 51 KLD आसा. STP कॅपॅसिटी इज 55 KLD आसा स्पीकर सर, आनी STP लोकेशन सारको ग्राउंड लेवलाचेर आसा. आतां स्पीकर सर इतलो लागीं समज युनिटी मॉल जो आतां प्रपोज केल्लो आसा तो येवपाचो आसा, सो हेजेरूय म्हाका दिसता क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा, कित्याक तें डिप्लेट करपाचो खूब शक्यता आसा आनी हें जातलेंच. आनी जो कदंबा प्लॅटो आसा हो एक रिजर्वर आसा, एक हेरिटेज सायट आसा, थंय कितलोशें उदक जे आसा रिजर्व जाता, कितलेशे प्रोजेक्ट येता. सो मिनिस्टरान हेजेर क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयांचो व्हडलो मुद्दो आनी व्हडलो इश्यू जो आसा तो म्हादय बद्दल आसा आनी म्हादयचो इश्यू आमी प्रत्येक वेळार घेतला की म्हादय जो डायवर्जन आसा, कलसा बंदारा डायवर्जन आसा, हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान कितें केलां, आमी जी कमिटी बसयल्ली आसा, जो हाऊस कमिटी बसयल्ली आसा, हाऊस कमिटीन आतां मिटिंगूच घेवंक ना, कितलो तेंपूच जालो. जेन्ना हाऊस कमिटी घेतलेली तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की सायड इन्स्पेक्शन जो कलसा बंदरार जे डायवर्जन प्रोजेक्ट चल्ला थंय आमच्या सायड इन्स्पेक्शन आसपाची गरज आसली, पण तें जाल्लें ना आनी आजून पर्यंत तेजेर क्लियरिफिकेशन डिपार्टमेंटान दिवंक ना. ह्या विधानसभेन आमी सुरवातीक हें उलयल्लें. स्पीकर सर आमी पळयता की 2012 ते 2025 पर्यंत म्हणजे टील डेट हांगा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो सेफगार्ड ऑफ म्हादय म्हणटा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो आसा तो जालो. तो एकोमोडेशन चार्जीस जावं एअर फेअर चार्जीस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस, फूड चार्जीस, डॉक्युमेंटेशन, झेरॉक्स ऑफिस एक्सपेंडिचर, सो अशे खुबशे चार्जीस तो ऑलमोस्ट 9.06 करोड इतलो चार्ज जो आसा तो ह्या हितून केलो. तशेंच प्रोफेशनल फीज ऑफ एडवोकेट्स ₹6.76 करोड जाले. तो टोटल मेळोन पळयत जाल्यार ₹15.83 करोड इतलो एक्सपेंडिचर ह्या फक्त म्हादयच्या केसीचेर केलो. पण स्पीकर सर एवरी टायम आमकां आयकोंक येता की हियरींग मेळना, हे फुडें तारीख पे तारीख फुडें दुखलीत आसा. हितून स्पीकर सर पॉलिटिक्स करपाची गरज ना, कित्याक प्रत्येक वेळा अशेंच जाल्लें आसा. आयज म्हादयचो जो इश्यू आसा ते आमकां वचून पळोवपाक जाल्लो, आयज आजून पर्यंत
पर्यंत आमकां व्हरोकूच ना. कमिटी आमी आसा, कमिटीचो डिमांड आसलो की थंय सायट विजीट करची म्हणून. आमी प्रवाहाचेर रावता, प्रवाह आपणाक जाय तशें करता. सो स्पीकर सर, आमकां मिनिस्टराक विचारपाचें आसा, मुखेलमंत्र्याकूय विचारपाचें आसा की हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान केलां कितें. अजून पर्यंत आमकां सायड इन्स्पेक्शन कित्याक दिनात. जी कमिटी आमीच डिमांड केल्ली, हांवेंच डिमांड केल्ली, ती कमिटी फॉर्म जावन बसून मिटींग सारको टायम टू टायम जायना. ते कितें सद्याक चल्लां तें सारकें जायना. सो हेजेर क्लियरिफिकेशन, जो म्हादय आमची आवय म्हणटा, ती म्हादय आमची आवय वाचोवपाक लागून डिपार्टमेंट करता कितें. कित्याक इतलो पयसो, जो टॅक्स पेयर पयसो आसा, तो स्पेंड जाल्लो आसा, अजून पर्यंत अशेंच सांगता की अजून पर्यंत आमकां डेट मेळना म्हणून. सो हेजी डेट केन्ना मेळटली आनी कितें जातलें तें सांगचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता म्हादयच्या बाबतींत आनीक जो एक रिपोर्ट येयलो, जो म्हणजे एनआयएचो. एनआयए आसा गोंयांत, दोनापाल आसा वयर. आतां हेजो जो रिपोर्ट येयलो, तो रिपोर्ट टोटल नेगेटीव आसलो, गोंया बद्दल नेगेटीव आसलो, की जे डायवर्जन जातलें तें गोंयाक चड इफेक्ट जावची ना. जो म्हादयचो डायवर्जन गोंयाक कांयच इफेक्ट चड जावची ना म्हणून सांगलें. स्पीकर सर, आतां गोंयाक चड इफेक्ट जावची ना म्हणटा पळय, तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंट जावं WR डिपार्टमेंट जावं आमचो मुखेलमंत्री हेंच्यांनी कितें हें केलो. कित्याक आमी जेन्ना आवाज केलो तेन्नाच खंय ना खंय उलोवपाक लागले. तेजे पयलीं कोणूच उलयना. आमकां थंय व्हरून प्रोटेस्ट व्हरचो पडलो. जे सायंटिस्ट थंय असो रिपोर्ट दिता विथावट एनी एविडन्स. आयज कितलेशे सायंटिस्ट, गोंयचे सायंटिस्ट जावं गोंयचे एक्सपर्ट जे आसा तेंच्यांनी हांगा रिपोर्ट जावं तेंच्यांनी रिसर्च केल्ली आसा, डिपार्टमेंटान रिसर्च केल्ली आसा. सो हो रिसर्च सोडून हो एनआयएचो रिसर्च जो बेनिफिशियल जावपाक शकता, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान घालतले तेन्ना हो रिपोर्ट बेनिफिशियल जावपाक शकता. सो स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, ह्या एनआयएचेर डिपार्टमेंटान कितें तुमी करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा की तुमी असो रिपोर्ट कित्याक केलो. कित्याक फाल्यां हो रिपोर्ट जो आसा हो टेबल करतले ते आनी तांकां प्लस पॉयंट जातलो. सो म्हाका मिनिस्टराक काय सीएमा कडेन सीएमानी हे आन्सर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की चिमला एक तळी जी गणपती विसर्जनाची तळी आसा, ही तळयेचो प्रत्येक वेळार इश्यू येता आनी सीएमानी एश्युरन्स दिल्लें, पण अजून पर्यंत ती तळी जी आसा ती क्लियर करूंक ना. स्पीकर सर, दुसरे आयज गेल्ले खंय, पण अजून पर्यंत ती जावना. ती केन्ना पर्यंत जातली आनी कशी क्लियर करतले तेंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की एक खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचें तें म्हणजे हो जो रिपोर्ट जो आसा, हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती, सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी तशेंच गोंयचो WRD डिपार्टमेंट आनी तशेंच जो नोडल इन्स्टिट्यूट आसा, तो नोडल इन्स्टिट्यूट म्हणजे GEC हेंच्यांनी मेळून हो एक रिपोर्ट केल्लो आसा. आनी हो रिपोर्ट कितें आसा, स्टेट स्पेसिफीक एक्शन प्लॅन. स्पीकर सर, हो गोंयचो जो उदकाची टोटल स्टडी, म्हटल्यार उदक कितलें लागतलें, कितलें जाय, कोणाक जाय, खंय जाय, तेजी सगळी स्टडी ह्या रिपोर्टान आसा आनी बऱ्या पैकी हो रिपोर्ट केल्लो आसा. स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टान डिटेल्ड स्टडी ऑन आवर रिवर्स, आमचे रिवर बेसन, आमचे कॅचमेंट एरिया, आमचे लेक, आमचे पॉन्ड्स, आमची मायनिंग पिट्स, हेजे बाबतींत डिटेल स्टडी केल्ली आसा. स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टान आमचे गोंय राज्यान सेक्टर वायज जो वॉटर डिमांड आसा, जावं कितले कितलें उदक लागतलें हेजो टोटल थोरायन हितून कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. आनी ह्या रिपोर्टान सांगलेलें आसा, इयर वायज ब्रेकअप दिल्लो आसा, जो डेकन म्हटल्यार 10 वर्सांचो ब्रेकअप दिला. 2020, 21, 2023, 2041, 2051 असो हो ब्रेकअप दिल्लो आसा. आनी स्पीकर सर, हितून सेक्टर्स नोटिफायड केल्ले आसा ते म्हणजे डॉमेस्टीक केल्लो आसा, लायफ स्टॉक केल्लो आसा, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर केल्लो आसा, हॉटेल केल्लो आसा, हॉस्पिटल केल्लो आसा आनी इंडस्ट्रियल केल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की इन 2020-31 टोटल जो डिमांड आसलो ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तो 1320 मिलियन क्युबिक मिटर इतलो आसलो. म्हटल्यार कितलो, 1,32,000 करोड लिटर इतलें उदक लागतलें म्हणून ह्या रिपोर्टान आसा. 2041 ह्या वर्सा टोटल डिमांड जो आसा तो 1,47,000 करोड इतलें लिटर उदक लागतलें. म्हटल्यार 1,470 मिलियन क्युबिक मिटर. स्पीकर सर, आयज आमी म्हणटा विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 आनी हो जो नारो दिता आनी गजाल आमी उलयता, हितून ह्या रिपोर्टान म्हाका इतलें कळोवपाक जाय की हो इतलो इम्पॉर्टंट रिपोर्ट आसा, आमी हेका रेडी आसा. कित्याक ह्या रिपोर्टान खूब कितें कितें सांगलेलें आसा, हे रेडी आसा. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक जेन्ना सिव्हिलायझेशन जालें
तुम्ही पळयताले की प्रत्येक सिव्हिलायझेशनाच्या टायमार उदकाच्या सायडीक सगळी बस्ती करताले आनी आयज आमकां दिसून येता की सिव्हिलायझेशन जे जाता त्या भशेन जो सेंटर पॉयंट घेवन उदक कशें आसा उदकाची कितले रिक्वायरमेंट आसा त्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा आनी विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जो नारो आमी दिता त्या नाऱ्या प्रमाणे हें जातलें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की लास्ट जे वर्स आसा म्हणल्यार 2051 ह्या वर्साचो टोटल डिमांड आसा तो 1675 मिलियन क्युबिक मिटर आसा आनी वॉटर रिक्वायरमेंट जो आमी पळयता की 1,67,000 करोड लिटर उदक जाय आतां स्पीकर सर आमी आमचे पळोवया आतां सद्याक आमचे कडेन कितें आसा तें आमचो रिसोर्स कितलो आसा तो सद्याक पळोवया आतां वॉटर सप्लाय जो सोर्स आमचे कडेन आसा सद्याक तो फक्त 910 मिलियन क्युबिक मिटर आसा म्हटल्यार 91,000 करोड्स इतलोच आसा आनी डिफरन्स आमी पळयलो शॉर्टफॉल समज आमी पळयता जाल्यार तो शॉर्टफॉल आसा 765 मिलियन क्युबिक मिटर म्हटल्यार 76,500 करोड लिटर हो डिफरन्स आसा आनी हो सोर्सीस खंयच्यान येता वॉटर सोर्सीस इन्क्लूड्स खंयचे आसा आमचे सालावलीम डॅम आसा अंजुने डॅम आसा आमटाणे डॅम आसा चोपले डॅम आसा गावने डॅम आसा पंचवाडी डॅम आसा तिलारी डॅम आसा इंटरस्टेट प्रोजेक्ट मैसूर टँक आसा 337 बंदाराज आसा 99 लेक्स आसा आनी स्पीकर सर हे सगळे मेळोन हे टोटल सगळे मेळोन आमकां टोटल मेळटा तो 910 मिलियन क्युबिक मिटर इतलो आमकां मेळटा 2 मिनटां स्पीकर सर आमी पळयता की इतलोच आमचे कडेन उदक आसा आनी रिक्वायरमेंट कितलो आसा हो आमी तुमकां सांगले स्पीकर सर आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट हो जो रिपोर्ट आसा ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तालुका वायज विलेज वायज इंडस्ट्री वायज सेक्टर वायज रिवर बेसन वायज कॅचमेंट एरिया वायज हो रिपोर्ट टोटल प्रिपेअर केल्लो आसा आनी बरो पैकी प्रिपेअर केला स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारपाचें आसा की इतलो व्हडलो रिपोर्ट प्रिपेअर केल्लो आसा तितून आमी म्हणटा विकसीत भारत विकसीत गोंय करपाक जाय मात आमचे कडेन स्पीकर सर इतलें उदक रिक्वायरमेंट करपाक म्हणजे जनरेट करपाक इतलो सोर्स आसा कित्याक हे सगळे हितून कळटा स्पीकर सर की इतलो शॉर्टफॉल जाल्लो आसा आनी इतलो शॉर्टफॉलान आयज आमचे गोंयान खुबशी रिक्वायरमेंट जाय उदकाचो रिक्वायरमेंट जाय मात तो ना आनी तितूनच स्पीकर सर आमकां दिसून येता की कितलेशे प्रोजेक्ट आयज गोंयभरान येता आयज मेगा प्रोजेक्ट येता डेव्हलपमेंट जाता कॅरिंग कॅपेसिटी वाडलेली आसा न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर येता आनी खूब इंडस्ट्रीज येता सो डेव्हलपमेंट हे खुबशे जाता हॉटेलां न्यू येता सो प्रत्येक कडेन आयज दिसून येता की गोंय जी आसा ती डेमोक्रेसी टोटल चेंज जाता आनी पळोवंक गेल्यार उदक नासतना स्पीकर सर आमी कशे जगतले गोंयकार कसो जगतलो फुडली जनरेशन आमची कशी जगतली हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आनी उदक डिस्कशन हेजेर बाबतींत जाल्ले आनी जेन्ना TCP मिनिस्टर आसलो तोय म्हणटा तो आपणाचे एक सांगता कोणान कितली करोड कितली लाख केली आतां कितली केली कन्वर्ट केली लँड यूज चेंज केलो करेक्शन केलो स्पीकर सर हांव तुमकां विचारपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट जो आसा हो जो मिनिस्टर आसा WRDचो त्यांच्या हितून आमचे लोकल जी हे आसा GEC आसा तेंच्यांनी मेळोन सगळ्यांनी मेळोन हो रिपोर्ट केल्लो आसा आनी हो टोटल डिटेल रिपोर्ट आसा आनी हितून जे सांगता की कंप्लिटली कशें वॉटर रिक्वायरमेंट आमकां लागतलें सेक्टर वायज विलेज लेवल तालुका वायज सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा आनी हांव मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता हो रिपोर्ट मातसो आमच्या TCP मिनिस्टराक मातसो दिवचो तेणेन तो वाचून घेवचो तेणेन आयज सकाळीं सांगला की आपूण लेटरां येयल्लीं आसा ती वाचलेली आसा आतां पळयल्ली आसा कंप्लेन्स पळयल्ल्यो आसा सो आतां तसोच हो रिपोर्ट वाचचो तेणेन चिंतचें की बाबा गोंयान कितें चल्लां आनी तसोच मुखेलमंत्र्यांनी वाचचो बाकीचे सगळे आमदार जितले आमदार आसा तेंच्यांनी वाचचो आनी ह्या रिपोर्टाचेर हे करून आदारीत करून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की एक कमिटी फॉर्म करची जी कमिटीन TCP आसचे कित्याक TCP जाय तशें परमिशन दीत आसा तितून WRD आसचे तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसचो तितून पंचायत आसचो तितून PWD डिपार्टमेंट आसचो तितून म्युनिसिपालिटी आसो तितून रेव्हन्यू डिपार्टमेंट आसो आनी बाकीचे सगळ्यांक एकठांय घेवन हो एक कमिटी करची जितून आमी खरेंच कितल्यो वॉटर रिक्वायरमेंट करूं शकतले आनी करूं शकना नाल्यार आमी आयज ते प्रोजेक्ट जे आसा ते बंद दवरपाची गरज आसा आनी मिनिस्टरान सांगपाक जाय की बाबा इतले आमचे कडेन लोड घेवपाक जावची ना आनी समज लोड घेतले जाल्यार फुडें आमकां जनरेशन जी आसा तांकां उदकाक तरसतले आयज उदक मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातले एक आतां 2 वरां मेळटा ते अर्दवर 5 मिनटां पासून मेळपाचें ना सो हेका लागून हे सिरियसली घेवपाची गरज आसा आनी मुखेलमंत्र्या कडेन तशेंच मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर सिरियसनेस दवरची देव बरें करूं रोज सिल्वा संकल्प बामणकर तूं म्हाका कित्याक सदां तसो करता
Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, सगळ्यांत पयलीं I would like to thank Honorable Minister for WRD, Sir Subhash Shirodkar. कित्याक सदांच सरान जेन्ना जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो मुरगांवचो प्रश्न येयलो आनी जे विशय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतीन जेन्ना जेन्ना आमी प्रपोजल घेवन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेले जाल्यार सदांच तेंच्यांनी आमकां उक्त्या हातान तेणें आमकां सदांच तो विशय आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या डिपार्टमेंटाचो आमचो पयलींचो चीफ इंजिनियर बदामी जेणेनूय आमकां भरपूर हेल्प केलेलो आसा. आयज तो ना, आयज आमचो न्यू चीफ इंजिनियर येयलेलो आसा ज्ञानेश्वर शेलेकर. तोवूय तेजो आमकां असोच आदार मेळटलो हे फुडें. त्याच प्रमाणे आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिरांडा बाब, तशेंच एसिस्टंट इंजिनियर लुकास, ज्युनियर इंजिनियर मयूर, हे सगळे जाण आमकां खूब म्हटल्यार खूब आमच्या प्रपोजलाक लागून काम करीत आसा आनी हेल्प करीत आसा. त्याच प्रमाणे अगेन आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर. कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मॉन्सुनाच्या पयलीं जे आमचे नल्लास आनी ड्रेनेज आसा हे सदांच आमकां टायमाचेर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर डिसिल्टिंग करपाक आमकां मदत करता अंडर WRD. आनी म्हाका तेज्या लागून आयज खुबशे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फ्लडींग जाताले, उदक जे लोकांच्या घरांनी वयताले ते सद्या आमचे बंद जाल्लेले आसा. गेली 4 वर्सां आमी पळयता थंयसर कसलेच फ्लडींग जायना. तेज्या लागून परत एकदां हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर. कित्याक जो आमचो प्रपोजल आसा, सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे कन्सिडर केल्लेल्या कारणान आनी स्पेशली आमचे जे प्रपोजल आसा ते आमचे चडशे रिटर्निंग हॉल प्रपोजल आसा रिगार्डींग लँडस्लायड एरिया लागून. कित्याक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चडशे लँडस्लायड एरियाज आसा आनी ते सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर तेणें हे विशय घेतलेले आसा. स्पिकर सर, एक जो आमचो पयलींसून विशय हांव एवरी टायम हे एसेंब्लीन मांडटा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आसा, जे हांव आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लागून उलयता, जे आमचे बायणा बिचाचेर देस्तेरो आनी बायणा म्हणटा पळय थंयसर हे आसा. आनी हेंचो प्रॉब्लम विशय म्हणटा तो जे पार्किंग ऑफ कॅनोस ड्युरींग मन्सून. आनी जेन्ना पावसाच्या टायमार हांकां तेंची आपली होडयो घेवन तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत वयचें पडटा. स्पेशली तांकां वेलसा, कासावले, हॉलाम ह्या गांवांनी वयचें पडटा. कित्याक थंयसर तांकां थंयसर पार्किंग करपाक जागो ना. तेज्या लागून जो आमी प्रपोजल दिल्लो आसा तो प्रपोजलाक लागून ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान फुडाकार घेवन सगळी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जालेली. स्वता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय येवन तेणें स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, स्वता ती सायट पळयलेली आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो जो प्रपोजल आसा तो रायट डायरेक्शनान वयपाक लागलेलो आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो EIA रिपोर्ट जो आसा तोवूय येयलेलो आसा. आनी नाव वी आर जस्ट वेटिंग फॉर CRZ NOC. म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे सगळे बेगीनच्या बेगीन करून घेतलो. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी हे जातलें. कित्याक आतां अशें जाल्लेलें आसा ते फिशरमॅनाक आतां हांव गेली 3 वर्सां जालीं सांगीत आसा कित्याक आयज जातलो फाल्यां जातलो. आयज खंय तरी तांकां म्हाज्या वयरसून एक विश्वास आसा तो खंय कमी जावपाक लागलो आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून. आनी म्हाका हो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आसा कित्याक ते आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेंच्या लागून म्हाका वावरपाक खूब आवडटा. कित्याक ते आमचे कितलीं वर्सां जालीं तेंच्या लागून थंयसर कोणेनूच काम केल्लेलें ना फिशरमॅनाक लागून. आनी हो जर प्रपोजल थंयसर रियलिटी जालो जाल्यार म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट हे आमचे फिशरमॅनाक जातले. कित्याक थंयसर कांय ना म्हटल्यार अरावंड 400 पोनय आसा जे आमचे ट्रेडिशनल फिशर आसा. तेंशिवाय बाकीच्यांक सुद्दां थंयसर पार्किंगाक जागो मेळटलो. कित्याक सरान पळयला ती व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा विदीन 1-2-3 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता आमी थंयसर फावंडेशन घालपाक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंयसर येतलो हो प्रोजेक्टाक लागून. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे दुसऱ्या विशयाचेर उलयतना आमचो एक स्प्रींग आसा जी मुर्मुगांवान लोवर जेटी म्हणटा थंयसर एक बरी ब्युटिफूल स्प्रींग आसा आनी ती कितलींशीं वर्सां जालीं थंय आसा. म्हाका दिसता ती स्प्रिंगेक लागून सुद्दां आमी 2-3दां इन्स्पेक्शन केलें आनी म्हाका दिसता ती सगळी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां जाग्यार घातलेली आसा. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन ही रियलिटी जातली कित्याक ती स्प्रिंगेचें काम स्टार्ट करपाक म्हाका दिसता टेंडर जावपाचो आसा आनी ती जाल्या उपरांत तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हाका आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळटलो. कित्याक आयज मुर्मुगांव ट्युरिजमाच्या भितर वाडपाक लागलेली आसा बिकॉज ऑफ बायणा बीच आनी ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्रूज टर्मिनल.
क्रूज थंयसर लायन क्रूज वेसल येयल्या कारणान कितलेशे थंयसर ट्युरिस्ट येता आनी होवूय एक थंयसर एक स्पॉट जातलो जो ट्युरिजमाक अट्रॅक्ट करतलो. इट वील अट्रॅक्ट बिकॉज इट इज अ ब्युटिफूल स्प्रींग जी आसा थंयसर तेज्या लागून मागता. आनी हे जे काम आसा ते आमी बेगीनच्या बेगीन प्रायोरिटीचेर घेवन आमचें जें काम स्टार्ट जावचें. देर आर मेनी प्रोपोजल स्पीकर सर रिगार्डींग डिजास्टर मॅनेजमेंट placed before the WRD regarding returning all. हांवें हे सगळे मेन्शन केलेले आसा जे आमचे सड्या बोगदा देस्तेरू जेटी रुमडावाडा हर्बर हे आसा. आय वूड लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक तेणें हालींच आमची सावथ गोवा कलेक्टर मॅडमी वांगडा मिटींग घेतली आनी तिका इन्स्ट्रक्शन दिले कित्याक बाबा हे जी NOC जाय आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट बेगीनच्या बेगीन दिवची. ऑलरेडी ते प्रोपोजल WRDसून आमचे कलेक्टरा कडेन गेल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन आमची इट वील बिकम अ रियलिटी. स्पीकर सर स्पिकींग ऑन एक सजेशन असलेले जे आमचे खुबशी लँड वेकंट असल्या कारणान MPAची आनी स्टेट गव्हर्मेंटाची मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर अंडर नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट कित्याक ऑलरेडी तुमी सांकवाल आनी कांसावले बांदलेलो आसा अशेंच जर एक हो प्रोजेक्ट जर आमकां सड्याचेर मेळ्ळो कित्याक आमकां थंयसर खुबशे त्रास जाता कित्याक जी लँडस्लायड जाल्या कारणान कितलीशीं घरां आमकां इवॅक्युएट करची पडटा आनी जेन्ना ती वॅक्युएट करता तांकां थंयसर रावपाक जागो नासता. असो जर एक सायक्लोन शेल्टर जर आमच्या सड्याचेर येयलो म्हाका दिसता ह्यावूय लोकांक ताचो बेनिफीट जातलो आनी जेन्ना थंयसर कोण रावना तेन्ना बाकीचे युजाक लागून ते घेवंक शकता पब्लीक इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक जशें की क्लासीस फॉर वुमन इन कॉयर टेक्सटायल हँडलूम हेजे लागूनय म्हाका यूज करपाक मेळटलो. स्पीकर सर एकूच मिनीट घेता. आयज जे आमचे सँड इरोजन जावपाक लागला तेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाक कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच बीच आसा बायणा बीच तेजो स्ट्रेच आसा तो बायणा टू देस्तेरो पर्यंत थंय आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू एडॉप्ट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स टू प्रिवेंट फर्दर सँड इरोजन ऑन आवर बीचीस विथ द एम टू सेफगार्ड द हाउसेस ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. लास्ट पॉइंट स्पीकर सर डिमांड नंबर 71 Murmagaon over 454 cooperative society asa in Murmagaon taluka, which mostly includes housing cooperative society, urban cooperative, credit society, cooperative self-help group society, etc. आयज एकूच आमकां साउथ गोवा ऑफिस आसा. असिस्टंट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मॅनेजीस मुर्मुगांव रिजन अलॉंग विथ सालसेट रिजन. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें हे ऑफिस एक आसा तें आमच्या मुर्मुगांवांनी जावचें. आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याक लागून ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हे सँक्शन केल्लेलें आसा. ऑलरेडी हे सँक्शन जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता ते एक खंय तरी तो जागो पळयता खंयसर घालपाक लागून तेज्या लागून ते पेंडींग उरलेलो आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आयडेंटिफाय करचो जागो नाजाल्यार आमचो तरी हेल्प घेवपाक जाता. हांव तो प्लेस तांकां आयडेंटिफाय करून दिता आनी ते बेगीनच्या बेगीन थंयसर ऑफिस स्टार्ट करचें. वन्स अगेन आय थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक जे हिसपान आमकां ताचो सपोर्ट मेळटा इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी टू फॉर द पर्पज ऑफ डेव्हलपमेंट. वन्स अगेन आय थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सुभाष शिरोडकर. Alton Costa. Speaker sir, I would like to speak on the cut motions moved in my name. Speaker sir, first of all, I would like to thank the Honorable Minister Bab Subhash Shirodkar. Though आमी जायते पाट मोठे आमी ऑपोजिशन आसा तें काम जायना म्हण, बट डेफिनेटली बाब सुभाषान म्हाका दिसता मुगे केपेंच्या मतदारसंघात जायते काम केलें. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. आमगे पयलीं रिटायर्ड सी बाब बदामी आतांचो वी आर एक्सपेक्टिंग मच सपोर्ट फ्रॉम हिम. आमगेले रायकर, प्रवीण, सागर, विवेक, बिकॉज विथ ऑल देअर सपोर्ट and guidance motive machine, lot of works have been taken part up in Kepeng constituency. Because Speaker sir, I would like to make a special mention कितले वर्सांचे जे आमगेले retaining soil erosion, beach erosion जे काम आले 100 कोट्यांचे कानागिनी बीचेर म्हाका सुद्दां, but it took time almost 1.5 2 years, but after साहेबाच्या सांगून honorable minister almost 6 crores worth beach erosion wall, protection wall has been taken up. 50% work has been done. So I thank the honorable minister. तशेंच 2 springs in Kanangini and Nuve. So हेवूय आमगेले मिनिस्टरान केले. So Speaker sir, I thank the honorable minister. Speaker sir, जेन्ना सगळे उलयता आमी पारोडा बुट्टा आनी जायत पाट उलयले आमी, बट I just want to make 2 special places in Kepen, one is शिरवय आनी कोंडिंग. हें जेन्ना कुशावती भोंवता स्टार्टींग पॉयंट म्हाका दिसता एटलीस्ट दॅट पार्ट 1 टेंडर इज ऑलरेडी डन. आय हॅव रिमाइंड यू लास्ट वीक केल्लें. सो ही काम म्हाका सुद्दां करपा जाय. आनी बोथ द सायड्स प्रोटेक्शन वॉल
इन शिरवय आनी कोंडीक केप्यां कोंडीक कित्याक तें उदक भोंवन तेंगेले घरां येता थिंगा आनी थिंगा आतां जायतीं क्रॉकोडायल्स आनी हें जालें सो लास्ट दीस मान्सून्स तेंगे साक घरां भितर पावल्लें एक crocodile. So just see that you raise the walls. Kidago with the erosion, tangile zomin bharpur almost 30-40 meters of land has been gone erosion zala. So just see that you take note of this. Put your officers then kamalai and mache ek teje inspection korupalai. Speaker sir, जेन्ना आमी उलयताय बारोडा बुडटा आनी I have told you also एक proper study from NIO ही करपाक गरज आहा कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं कितें NIOन सांगलें desilting is not possible but there should be some solution to it कित्याक म्हाका दिसता it comes under you have to take some measures to see that this doesn't happen कित्याक इतलीं वर्सां जालीं so scientific study करून we have to see how it can be curtailed. Speaker sir, हांव एक मुद्दम हें कोता आमगे पारोडा बीन तिन्या ड्युरींग एग्रीकल्चर डिमांड ऑल्सो आय मेन्शन बट नाव सिन्स WRD वॉटर तुमगेलें तुम सप्लाय कोताय म्हाका दिसता हे पारोडा ते फार्मर्सांक भरपूर त्रास येता उदका लागून आनी केन्ना आतां पयलीं पास येयलो तेंगेलें हार्वेस्टिंग करूंक मेळना तेंकां आख्खें पिडे जालें तेंगेलें सो इन नोव्हेंबर वी आर आस्किंग एटलिस्ट तेंकां ते पारोडा ते फार्मर्सांक तूं उदक सोदचें आमगेलो थिंग नॅन्सिंग म्हूण एकलो आहा थिंगा तो बरी एक काम करता बट सी दॅट दॅट वॉटर हॅज टू बी गिवन टू दॅम. स्पीकर सर म्हाका दिसता एक स्पेशल मेन्शन आय वॉन्ट टू मेन्शन बिकॉज दॅट फॅमिली हॅड कम टू मी इन केपें एक मोतेश डायस म्हूण एक आमगेलो तुमगेलो एम्प्लॉयर आहलो मोतेश डायस इन तुगे ऑफिसांक WRDच्या ही हॅड अ पॅरालिसीस स्ट्रोक 70 लाख तेका बील जाला आनी ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे कोणे कोणाक पयशे मागून दिले जस्ट सी दॅट यू द डिपार्टमेंट कॅन हेल्प हिम मोतेश डायस 17 lakhs is his bill now he has to go and undergo and one more operation just see if you can please help him. Speaker sir हांव तुका मुद्दम दोन फोटोग्राफ्स हाडले तुगेले आमगेले केपेंच्या WRD ऑफिसाचे हांव तुका प्लेस करता टेबलाचेर दिस इज द स्टेट ऑफ युअर ऑफिस इन केपें हांव दवरता मातशें चोय आनी देर आर नो प्रॉपर सायड पाटी हांव म्हणटा स्टाफ काम करना बट फॅसिलिटीज दे हॅव देर they are blaming they are complaining that they don't have proper computer PCs nahi both part inga table la nahi I don't know if you are going to go ditay dala department but just see there is a compound wall between the WRD and forest building te mon poda tinga fatlan kona hospital itna kida jan lok public hoita kesle kama then they come and complain are they hospital kai mun so see that these things are put in place. Main thing about the PC kitlo them dal mak sangota think na just say that you it's a small thing but makes a big difference just say that you put these things in order. Speaker sir magsa bandaras तुमे म्हाका ना म्हणून दिले मोरपिला आमी एक 2 स्टार्ट केले तर लॉट ऑफ फायल्स पेंडिंग रिगार्डिंग बंदाराज इन खोला मोरपिला आनी मीन बारशें जस्ट सी दॅट यू कॅन सँक्शन दोज जातले बेगीन म्हाका दिसता हे मेळपाचें आमकां गरज आहा देर आर नॉट मच डिमांड्स बट डेफिनेटली वॉट एवर इज नॉट देर आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. स्पीकर सगळे उलय आनी सगळ्यांक मोग आहा म्हादय so see we wanted to stay with us I don't want to stress more on that because that is the lifeline and I think so the government has to stress on it हे आमकां जाय. Speaker sir जेन्ना कार्डाचें उलयताय and you know that a big issue of delta crop कार्डाचें it's a major thing and jenna kada land has been converted and then there's a big casino whatever is coming I don't want to go in depth of it. See that these things don't happen with this we have to save for our future generation समज तर एशें जायत गेलें जाल्यार म्हाका दिसता time will come not many years that we will be left with nothing. Speaker sir just see that these things minister has to take into account that these things don't happen. Speaker sir when I talk about credit societies कित्याक आमी एक रुरल एरियांतल्यान येताय देर आर लॉट ऑफ क्रेडीट सोसायटीज जे आतां आनी फेक कोण तेंगेले लाखांनी पयशे गेले देर शूड बी सम रुल्स रेग्युलेशन आनी ते अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करपा जाय मागीर कितें जाता ना म्हणटा पयशे उडयताय पुलीस कंप्लेन जाल्यार तेंगे कोण काय ना देर आर फॉर्म्स कमिंग हियर इन गोवा प्रिटेक्स ऑफ बीग इन्वेस्टमेंट्स आनी कांय जायना लोकांक आमगे गोंयकारांगेले मूळ हे कोस्टां पयशे घेवन वयताय सो वेन एवर एनीथींग हॅज कम प्रॉपर वेरिफिकेशन हॅज टू बी डन. So with this I urge the honorable minister whatever demands I have put place
You may please take note of this. Thank you, Speaker, sir. Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 71 आनी 74 उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर, आयज आमच्या गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक ही खूब जुनी बँक आमची एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार. पण स्पीकर सर, त्या बँकेन खूब स्टाफ आसता आनी आख्या सगळ्या तालुक्यांनी आसा. स्पीकर सर, म्हाजें इतलेंच म्हणणें, हांव तेजेर चड वगत उलयना, कारण जे बँकेन जे 58 वर्सां तांकां रिटायरमेंट आसा तो एक 2 वर्सां भावून वाडून ताका 2 वर्सांनी 60 करचो, इतलेंच म्हाज्या भाऊ कडेन म्हणजे सुभाष भाऊ शिरोडकरा कडेन विनंती. खरोखरच हांव आमच्या सुभाष भाऊचे कॉंग्रेच्युलेट करता, कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. इवन मुख्यमंत्र्याक सातत्याने आमचो जो भाऊ आसा सुभाष भाऊ शिरोडकर हो बरें काम करीत आसा, तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. कारण म्हादयी आमची आई, पण जाला कितें स्पीकर सर, सगळ्याच्या मनान एक भंय जाला. पण म्हाका इतलो आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर एक विश्वास आसा आनी आमचो WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष भाऊ शिरोडकर हेंचेर पूर्ण म्हाका खात्री आहा. आनी हें तांकां यश येतलें खंयच्याय परिस्थितीन, ते आमची म्हादयी हे आमच्या हातींतल्यान वचोंक दिवचें ना, इतली म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी ज्या पद्दतीन ते पळय ट्राय करीत आसता मुख्यमंत्री आनी मिनिस्टर आमचो, म्हाका दिसता 100% तांकां यश मेळटलें, हें हांव इतलेंच सांगता. स्पीकर सर, आतां त्याच बरोबर हांव आमच्या सुभाष भाऊचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण अभिनंदन करता. कारण आमचो दिवाडे बांद जो पळय आसलेलो, जेणे करून सगळीं शेतां ते एक्चुअली 2-2 पिकां काडटाले. जे दिवाडे लास्ट टायम तेणी 9 कोटीचें थंय काम केलें. जेन्ना पळय दिवाडे आमकां सगळी मांडवी रिवर लागता आनी डायरेक्टली उदक ते बांद भरतेचेर फुट्टा आनी सगळें उदक येता. जे आमचे 9 कोटीचे पयरूच सुभाष भाऊन काम दिवन ते कॉन्ट्रॅक्टरान कामूय कंप्लीट केलें, ताका लागून तेजें अभिनंदन. जेणे करून 2-2 पिकां आमचे शेतकरी काडटा, तेंचे वाऱ्यां लायता, नाजाल्यार डायरेक्ट कितें करताले, खारें उदक जे मानशेचें सुद्दां फुटोन डायरेक्ट शेतान येतालें आनी तेंची शेतां पिड्यार जातालीं. ताका लागून पयर मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनीच आमकां तो बांदून दिल्ल्या बद्दल तेजें आमच्या सगळ्या दिवाडकार भावाच्या वटेन भयणीच्या वटेन हांव तेजें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो कुमारजो फाटल्या दिसांनी एक इशू पळयला, हांवें भाऊच्या नदरेक हाडून दाखयलो आनी सेम धडाधड आमी एसेंब्लीनूच आसलेले. हांवें म्हणलें अशें जाला लास्ट एसेंब्लीन, तेन्ना म्हाका बांद फुटोन जी पळय ती आख्खी आमच्या कुमारजुवा गांवान म्हणटा पळय ती सगळे आख्खी शेतां जितली लायलेली, म्हणजे ते टोटल लॉस. एक सुद्दां बाबा कोणाक जर कितें उरतलो जावं शेत भात उरतलें जाल्यार सुद्दां तांकां मेळ्ळें ना, कारण टोटल पिड्यार जालें. ताका लागून जे भाऊन पळय इनिशिएटीव घेतल्या मुख्यमंत्र्याच्या हितून, ते खरोखरच तेजें हांव काळजांतल्यान अभिनंदन. आयज ते सगळे शेतकारी बरे प्रमाणेन शेत लायता, वाऱ्यां लायता, आनी ते कितें आसता स्पीकर सर, ते तेजेरूच डिपेंड आसता. थोडे आमचे पळय तांकां काम ना कांय आसना, भुरग्यांक बावडे ते शेताचेरूच पीक काडून हें करता. एक व्हडलो बांद हांवें आमचे विद्या ढवळीकर मॅडमीक फोन केलो, बाकीचो आमचो परेश म्हणून आहा, मागीर मिलिंद बाबा आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करून आयज सांगला आनी त्याच दिसाक दनपारां तेणी धाडून तो बांद आयज कंप्लीट जाल्लो आसा. तेज्या बद्दल हांव आमचे भाऊचे तोय 9 कोटीचो बांद आसा, तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन. कारण जो म्हाज्या करमळेन सुद्दां फाटल्या दिसांनी भाऊन बांद बांदला, म्हाका दिसता 60-70 कोटीचे म्हाका बांद बांदून दिल्या, जेणे करून जी शेतकारां म्हाजे हितून चडशे शेतकरीच आसता तांकां तेणी भरपूर मदत केल्या. तेज्या बद्दल हांव खरोखरच भाऊचें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, पयर तुमी पळयलां आसतलें कारांबोली लेक हो आमच्या आख्ख्या गोंयान इतलो व्हडलो आनी लेक ना, जो भरपूर लांब आनी भरपूर व्हडलो आनी गोंयान असलो लेक ना. ते फाटल्या दिसांनीच भोंवून आमच्या तितून लक्ष घालून तेजें टेंडर काडून ऑलरेडी टेंडरूय जाल्लें आसा, काम सुरू करपाचें. हांव फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता की आमच्या मिनिस्टरान सुभाष भाऊ शिरोडकरान तें जाता तितले बेगीन मातशें काम हातीन घेवचें, जेणे करून आमच्या करमळेच्या लोकांक एक कोण बोटी घालूंक शकता, भायली फॉरेन बर्ड्स आसता, जेणी रेल्वे स्टेशन तेकोना आनी एक सारको सेंटर पॉयंट आसा. ओल्ड गोवा जेन्ना पळय आमच्या गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक पळय लोक येता, त्याच बरोबर गोमतेश्वर टेंपलांनी लोक येता, तेच त्या लेका कडेन वचूं शकता. आनी आमचे जे पळय करमळेचे म्हाजे भाव भयणां आसा, थोडे बेकार आसा, तांकां हांगासर कितें तरी एक बोट घालूंक मेळटली, जावं कितें तरी तांकां बिझनस करूंक मेळटलें, जेणे करून खुबशे आमचे ते भुरगे बेकार आसल्या कारणान तेंचेंय बरें जातलें. म्हाजी इतलेंच रिक्वेस्ट की भाऊन जाता तितले बेगीन तो आमकां, कारण आमी एकदां पयलीं कोणी तरी फावंडेशन घातलेलें आदल्या आमदारान, परत आतां आमी फाटल्या दिसांनी आमी भाऊ बी येवन आमी घातला, पण म्हाका खात्री आसा जाता तितले बेगीन आमचो भाऊ आमकां ते करून दितलो. स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी गुड्डेश्वर म्हणून आमचें पेटीर टेंपल आहा, म्हणजे करमळेन येता,
फाटल्या दिसांनी आमी कितें केलें स्पिकर सर, ते उदक दर्याचें लागून 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 भितर ते आमचे टेम्पलाचे कंपाऊंड सुद्दां जे रिटर्निंग वॉल ती सुद्दां आमची पिड्यार जाताली आनी आमकां केन्ना भंय जातालो आमच्या गोपाळ कृष्णाचें तें टेम्पल आहा गोड्डेश्वर म्हणून. सो आमकां सदांच भंय दिसताली की केन्ना तरी बाबा ते देवळाक कितें त्रास जायत काय म्हणून. इमिडिएटली भाऊक आफयलो आमी गेले, मुख्यमंत्री आमचें अभिनंदन करता आमच्या मंत्र्याचें, कारण फटाफट तेणी टेंडर ऑलमोस्ट 6 करोड रुपया तेणी ना फाटी फुडें कितें विचार करून तें म्हाका काम करून स्टार्ट करपाक लागून आतां ऑलरेडी केले. कितलेशेच रिटर्निंग वॉल म्हाका बांदून दिल्या जेणे करून खूब लोकांक त्रास जातालो. स्पिकर सर, पयलींच हांव एक गणपतीची शेड बी हांव विसर्जनाक लागून तुका सांगू स्पिकर असो डॅशिंग मनीस, इतलो सारको डायनॅमीक आनी डॅशिंग मनीस असो तरी हांवें मिनिस्टर स्पिकर सर 1 मिनटान काबार करता. इतलो डॅशिंग डायनॅमीक मनीस मंत्री हांवें असो केन्ना पळयला. इतलो म्हाका खरोखरच तेजो हांव काळजांतल्यान अभिनंदन करता. स्पिकर सर, एकूच तुमच्या हितून नदरेक हाडून दिता. पयर आखाडा म्हणटा पळय तेन्ना जेन्ना रिवराचें उदक वाडलें मांडवी नदीचें, त्याच बरोबर डॅमाचें उदक सोडटा, आखाडा एक गांव आसा आनी आमच्या जुंया पडटा सांतिस्तेव, त्याच बरोबर सांतिस्तेव लोकांक अक्षरशः जाणटी बिणटी आसता ते तांकां तेंचे डायरेक्ट उदक भितर येयलें, घरान येयलें. हांवें फोटोय फाटले दिसान दाखयले तुमकां, अशें हें करून दाखयलें. तेन्ना कितें केलें हांवें मिनिस्टराक जेन्ना सांगलें ताबडतोब सेम डे आनी तेणी वचून तें स्पेक्शन करून जे बाकीची तेजी टीम आसा तेंच्यांनी केला. पण जाता तितले बेगीन जे जुंया म्हाजो सर्वेश नायक म्हणून मित्र म्हाजोच तो, पण सरपंचाक बी घेवन फाटल्या दिसांनी करून ते जाता तितले बेगीन, कारण हो परत आनी तेंचेर प्रसंग येवंक जायना. कारण आतां जे आखाडा म्हणटा पळय ते लोक आतां म्हाजे सगळे नुस्तेकार भाव चडशे आसा ते कितें जालें स्पिकर सर, ते आतां सगळें उदक भितर येवपाक लागलां आनी हेजी पातळी, कारण रेंव हांवें काल इशू काडलेलो, रेंव काडना म्हणून तें उदक आतां कितें जाता चड येता स्पिकर सर, तेका लागून सगळें कंपाऊंड जे कितें आसलेलें ते सगळें वयता. त्याच बरोबर आखाडा आमचे विठ्ठल रखुमाईचें टेम्पल आसा थंय आमकां एक ल्हानशी तें रिटर्निंग वॉलान एक जेटी जी पळय कितें पिड्यार जाल्ली आसा ती आमकां जाता तितले बेगीन आमच्या भाऊन आमकां करून दिवची. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आहा ह्या सपोर्टाक हांव डिमांडाक सपोर्ट करता. स्पिकर सर, थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD डिपार्टमेंट आमचो सुभाष शिरोडकर सराक हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे आयज तेणी आपलें काम बरें चालू दवरलेलें आसा आनी जे आयज आमकां पेडण्यांक लागून खूब तेजो सपोर्ट जाता. आनी आयज पेडण्यान म्हाका दिसता बैलपार गांवांत जे आयज आमकां बऱ्यान बरो आयज सपोर्ट दिल्लो आसा, ज्या बैलपार गांवांत सदांच थंयसर फ्लड येतालो, जे आयज बैलपार ते बंदारा आयज थंयसर नीव घालून आयज आमकां दिल्ले आसा, तेका लागून आयज ते उदक ते वयर येना आनी बैलपार ते गांव आयज तो बुडाना. बैलपार आसापूर हे गांवांत पूर येतालो आनी ते उदक तेच्या गांवांत अशें वयर येताले रस्त्यार बी, ते आयज जायना. तेका लागून हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमकां रिवर्स ते वॉल रिवराचे एका वॉल बांदपाक लागून आयज आमच्या शापोरा रिवर आमचे धारगली थंयसर ना म्हणल्यार आमकां 700 मिटर्स, तशेंच आमकां कल्ना रिवर पराष्ट्य ते बी आयज आमकां 300 मिटर, कल्ना रिवर आसापूर रिवर अरावंड 150 आनी तशेंच तेरेकोल रिवर हे पराष्ट्या हे 300 मिटर हे आयज सँक्शन केल्ले आसा आनी हे जाता तितले फास्ट मातशें काम स्टार्ट करचें. आनी खूब बरें दिसता कारण ह्या गांवांक जे पळय आयज आमच्या पेडण्यान जे रिवर आसा त्या रिवरा सायडीक जे आमचे शेतां आसा तशीं भाटां आसा आमच्या एक खुबशे हे हितून नदयेन वयता व्हांवून वयता, जे आयज आमचे कितलेशेच लोकांची शेतां गेल्लीं आसा, माड गेल्ले आसा, तशेंच ताजे लोक केळमे लायतात ते हितून बुडोवन वयता. तेका लागून गोवोरमेंटान एक कितें तरी हेजेर एक हें घेवपाचो निर्णय आनी खंय तरी हांगा ना जाल्यार सेंट्रलाचे तरी पयशे हे करून ते सगळे एका रिवराक एक प्रोटेक्शन वॉल घालपाची खूब गरज आहा. कित्याक ही आयज प्रोटेक्शन वॉल घालिना जाल्यार इन फ्युचर थोड्या वर्सांनी म्हाका दिसता टचिंग टू द रिवर ती घरां आसा
ती घरां म्हाका दिसता बुडान वयतली तेका लागून हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा ह्या मिनिस्टरान कित्याक हांव सांगूंक सोदता इन फ्युचर आतां लोकांक कांय त्रास जावचे ना आतां लोकांचे माड वयतात बाकीचे हे वयतात घरा मातशें डिस्टन्स आहा थोड्या वर्सांनी फुडें फुडें वचून रिवराचे हे वाडटले आनी ही घरांक त्रास जातले तेका लागून आतांच हेजेर प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आहा आनी जाता इतले फास्ट म्हाका दिसता हे मिनिस्टर घेतलो. Article 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye, and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion for extending the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Sir. तशेंच आमच्या पेडण्यान जेन्ना म्हाका दिसता ते लिंक रोड जेन्ना बांदताले तेन्ना म्हाका दिसता ते सगळे तेंच्यांनी जेन्ना तेंचे ते पिलर्स हे बांदता तेन्ना ते सगळे कडेन आमच्या गांवांनी हे गेल्ले ते सायडीन रोड वयतालो त्या टायमार तेंच्यानी आमचे स्प्रिंग्स आसले पळय ते स्प्रिंगाचेर आमचे लोक ते हेजेर उदक ते यूज करताले लोक ते उदक पिवपाक पासून यूज करताले आयज ते सगळे हे आसले स्प्रिंग्स आसले नॅचरल ते आयज सगळे हे जाल्ले आसा तेंच्यांनी हांवें खूब फावटी हे ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी येवन पळयल्ले आसा कित्याक तेतून माती घालून ते झरे आसा ते सद्या झरे बंद जाल्ले आसा तेका लागून एज फास्ट हेजे मातशें हे करून दिवचे कित्याक लोक ते यूज करतात तेका लागून हे म्हाका दिसता मिनिस्टर जाता इतले फास्ट हे घेतले तशेंच आमच्या म्हाका दिसता 3 कडेन ऑलरेडी ह्यो फायली घातलेल्यो आसा कोरगांव ओझरे आनी सकराळ हे तिनूय कडेन ह्यो फायली गणेश विसर्जन हे प्लॅटफॉर्म करपाक लागून ऑलरेडी हे केल्ले आसा एज फास्ट मिनिस्टरान हेजेर मातशें लक्ष दिवन एज फास्ट हे गणेश विसर्जन आमकां करून दिवचे तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें जे आमचे एअरपोर्ट आसा जे एअरपोर्टाचेर आमच्या तेका आउटलेट जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना ते उदक सोडटात तेका म्हाका दिसता 5 काय कितें आउटलेट आसा ते ऑलरेडी मिनिस्टराक सगळे ही खबर आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां एक हांगासर बांदून दिल्लो आसा आमच्या तेका लागून म्हाका दिसता 3 कडेन हे प्रॉब्लम जातात आमच्या वारखंड उगी आनी कासरवांड्या तेका लागून म्हाका दिसता हे एज फास्ट हे जे फ्लड इन फ्युचर आमच्या लोकांच्या घरांनी उदक वयचें न्हू तेका लागून प्रोटेक्शन वॉल जे पळय आमच्या मोपा एअरपोर्ट वयर ते सकयल ते हाडून उदक ते रिवरान सोडचे हे मातशें लक्षांत घेवचें कित्याक हे खूब गरजेचें आसा इन फ्युचर हे लोकांक खूब त्रास जावंक शकता कित्याक वयरसून जेन्ना ते उदक सोडटात तेन्ना ते उदक ते एक स्पिडीन सोडटात तेन्ना ते आख्या गांवांत उदक येता तेका लागून हे एज फास्ट हे करून दिवचे. स्पिकर सर म्हाका दिसता जे आयज हांवें मांडलेले आसा अजून खूब उलोवपाचें आसलें पूण टायम ना तेका लागून हे म्हाजे एज फास्ट ही कामां करून दिवचे आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर खूब बरें काम करता आनी म्हाका दिसता ही आयज कामां सांगल्या ती एज फास्ट करून दितलो. थँक्यू स्पिकर सर. Vijay Sardesai. Speak on the cut motions moved by me with regard to today's 2 demands and oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, आता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 74 सगळ्यान व्हडलो वॉटर रिसोर्स गोंयाक म्हणटा म्हादय आनी म्हादय म्हणटा ती आमची गोंयची जिवनदायिनी लायफ लायन आनी मुखेलमंत्र्यान सांगला की ताका ती आवयच्या परस व्हडली म्हणून तो असो मानता. स्पिकर सर, सरकाराची एक ऑर्डर जाली 3 ऑगस्ट 2021 जातून रिवर वॉटर डिस्प्यूट सेल म्हणटा तें कॉन्स्टिट्यूट केलें विदीन द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, हे सेलाचें काम आशिल्लें ओन्ली टू डील विथ मॅटर्स रिलेटेड टू म्हादय इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट आनी ही ऑर्डर क्लियरली सांगता की इट विल बी अंडर द लिडरशीप ऑफ एन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर who will coordinate directly with the office of the learned AG and obtain necessary government approvals wherever required. Speaker sir, ये cell independently काम करता, routine hierarchy ताका superintending engineer, additional chief engineer हे ते कांय ताका लागना. आता दिलीप नायक म्हणटा तो
ताका एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आनी हेड ऑफ द सेल म्हणून अपॉइंट केलो. ह्या मनशाक 30 वर्सां एक्सपिरियन्स आहा हे म्हादयचे इश्यूचेर. पुणून ताका प्रमोशन मेळटकर सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर म्हणून 7 मार्चाक 2024 ताका प्रमोशन मेळ्ळें. आनी प्रेझेंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलेश खांडेपारकर म्हणटा तो ताजे जाग्यार आयलो. स्पीकर सर, एसीक तसो कांयच रोल ना म्हादय रिलेटेड मॅटरांनी. आनीक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराची जाता. हो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नवो आसा आनी ताका ह्या म्हादयच्या रिवर डिस्प्युटान मातशे क्रिटिकल इश्यूज आनी अलायड मॅटर्स तितली ताका नॉलेज ना. स्पीकर सर, आतां 1.5 वर्स जाल्लें आहा आनी ह्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तसो एफर्ट घेतला हो इश्यू शिकपाक आनी ह्यो इंट्रिकसीज समजुपाक अशें दिसना. ताजे मागीर हो दिलीप नायक म्हणून जो एसी आशिल्लो तो ताका सुपरएन्युएशन जालें 31 जुलय 2025. Prior to his retirement, government has extended his service in recognition of his expertise. Basically, the role he plays in the state before the Supreme Court. Speaker sir, आता अशें जाल्लें आहा की because of the established protocol, in service additional chief engineer or above, what's हे position घेवन हे cell head करूंक शकता. Currently, the existing additional chief engineer and the chief engineer are not only new to this complex subject, but are also not administratively part of the river water dispute cell, as per the order dated 3rd August 2021. Speaker sir, हाजे खातीर हांव आज हांगा आमदार जावन पसून हें अशें खरें उलोवप नासता, पूण हांव आतां ह्या दिलीप नायकाचो आदवोगाद कसो हांगा उबो राविल्लो आहा. कितें म्हणून की ताका तुमी आतां एडिशनल चीफ इंजिनियर करात. भंय कितें आहा स्पीकर सर? आनी रिलॅक्सेशन करात नाजाल्यार ते एमेंडमेंट हाडात ते ऑर्डरीचो. ना जाल्यार अशें जाता की सडनली जर कर्नाटकान हें सगळें पळयलें की बाबा, आनी हांवें बी हाजे पयलीं ह्याच सेशनान म्हणिल्लें की तुमी म्हादयचेर सिरियस ना आनी हांव ते हावस कमिटींतलो पसून रिजायन जाता म्हणून. ताजे मागीर दुसरे दिसा आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर एटॅक जालो कर्नाटकाच्यान. तेन्ना हांवें हो स्टेटमेंट काडलो की आमी सगळे हांगा एक आहा म्हणून आनी आमी हें राजकारण हांगा हाडूंक जायना, आमी बरोबर रावंक जाय आनी म्हादय खातीर झगडूंक जाय म्हणून. ताजे खातीर हें रेजिग्नेशन हांव आतां तें उलयना आनी तें म्हाका उलोवपाचें ना. पुणून ही जर फायट सारकी जातली जाल्यार म्हाका दिसता हे एडिशनल सी म्हणटा तें तुमी ताका पोजिशन दिवचें पडटलें. जर दिलें ना जाल्यार कर्नाटकाक कळूंक शकता की एक करंट टेक्निकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव वॅक्यूम आमच्या डिपार्टमेंटान आसा. And third करून because of an imminent retirement of the loan officer with some institutional knowledge of the matter, and basically because the new people who have taken charge are not familiar with the historical, technical and legal nuances of the case. So Speaker sir, म्हाका दिसता की हे cell should be headed by the right man. करूंक जाय ते फकत एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज. मुखेलमंत्र्याचो तुका आदार जाय पडटलो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलां आपल्या आवय परस ती व्हडली. सो म्हाका दिसना कोण तुमकां आडावंक शकता. आनी म्हजो असलो वोकल क्रिटीक तुमचो ओपोजिशनांतल्यान हो प्रपोजल घालता. सो डिमांड जेन्ना जाता तेन्ना तुमी हाजेर उत्तर दिवचें आनी तुमचे मनान कितें आहा तें सांगचें, हो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आतां एक जर हेडलायन फाल्यां वाचली, लॅक ऑफ वॉटर, लॅक ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, WRD डिपार्टमेंटाची ट्रॅजीक ट्वीन लेगसी म्हणटी ही आहा. कित्या खातीर? एक हांवें LAQ क्वेश्चन घालो आनी म्हाका उत्तर कितें मेळ्ळें की 119 कामां अमाउंटींग टू 168.01 crore आर पेंडींग एक्सपेंडिचर सेक्शन. ऑफ दीस 89 प्रोजेक्ट्स आर ऑन होल्ड प्युअरली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, आज सगळ्यांनी भाऊक म्हळ्यार बाब सुभाष शिरोडकराची प्रशंसा केली आसतली सगळ्यांनी. तो कोऑपरेटीव, तो पार्टीचें हें पळयना, वेरेवर द मेरिट ऑफ द मॅटर ते पळोवन तो काम करता म्हणून. राजकारण उदकाचेर तो करना म्हणून हें म्हाकाय दिसता. पूण तुजे हे जे फिगर्स आहा ते फिगरांचेर अशें दिसता की तुमचें बजेट जें दिलां तें पॅकेट ऑफ चिप्सूच तें, ती माटोळी जायना. कित्याक हें जर 119 कामां आनी 168.01 crore ही पेंडींग आहा पयशां खातीर, 89 प्युअरली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स, दीस इज नॉट अ गुड फिगर टू शो. स्पीकर सर, आतां येता हांव तिलारी प्रोजेक्टाचेर. हो तिलारी प्रोजेक्ट म्हणटा एक टायम अशी लायफ लायन नॉर्थ गोवाची म्हणून चिंतिल्ली.
स्पीकर सर आज अशें जालां की कॅनल ब्रीच म्हणटा तो चड करून महाराष्ट्रा सायडीन खूब एक्सटेन्सिवली जाता. पुअर मेंटेनन्स फॉर द लास्ट 25 years, एजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हें सगळें जावन डिसरप्टेड वॉटर सप्लाय नॉट ओन्ली फॉर एग्रीकल्चर बट इवन ड्रिंकींग वॉटर हें आमी पळयलां. स्पीकर सर 5 दिसांचो शटडावन जालो. बार्देस, बिशोली, पेडणे आनी इवन अस्नोरा वेंट ड्राय. स्पीकर सर दीस इज अ क्रायसिस. वॉट इज द कॉन्टिंजन्सी प्लॅन? स्पीकर सर 100 शेतकऱ्यांनी अस्नोड्याचे हॅव सफर्ड क्रॉप लॉसीस. आतां सरकार म्हणटा आमी एग्रीकल्चराक सपोर्ट करता. हें कशें बसता? टू मेक मॅटर्स वर्स स्पीकर सर हे ब्रिचीस जे जाता तातूंत टर्बिडिटी जाता रॉ वॉटराची. ताजे खातीर ट्रिटमेंट प्लांट पसून तुजो फेल जाता. स्पीकर सर रिपेर महाराष्ट्राच्या सायडींतल्यान सदांच लेट जाता आनी ते पॅची आसता सारकें जायना. सो आमी रिनेगोशिएट करपाची गरज आहा. तुमचे डबल इंजीन म्हणटा ते तुमचो हांगा मुखेलमंत्री आनी थंयचो मुखेलमंत्री तोय तुमच्या पार्टीक निवडून हाडपाकूय ताणें काम केल्लें. सो यू ऑल हॅव टू यूज युअर गूड ऑफिसीस टू रिनेगोशिएट दीस. स्पीकर सर आतां तिलारी फेल जालें जाल्यार प्लॅन बी कितें आमचो तें आशिल्लें आमठाणे. आमठाण्यान कितें जालां स्पीकर सर ह्या जानेवारी 2025 आमठाणेच्यो गेटूच रस्ट जाल्यो आनीक WRDन ओपन केले ना ते नेवी डायव्हर हाडचे पडले. स्पीकर सर WRD इंजिनियरांक 6 म्हयने खबर आशिल्लें की ह्यो गेटी कुसल्या म्हणून वो त्यो कळमेल्या म्हणून. स्पीकर सर रिक्वायरमेंट आहा की 3 म्हयन्यांनी ते टेस्टिंग जावंक जाय. तुमी ते केलेत ना. जालें कितें रिजल्ट की बार्देस फेस्ड अ वॉटर क्रायसिस. स्पीकर सर जून 2024 आमठाणे वेंट डावन टू जस्ट 11% ऑफ स्टोरेज कॅपॅसिटी. कित्या खातीर? because the inflows were blocked due to repairs. Now, Speaker sir, government has ordered inquiry and threatened action. But here, Amtane's problem nahi. This becomes a systemic rot, Speaker sir. Ata Saravale, Speaker sir, same story. December 2024 एक major bridge झालो पाड्ड्यां केप्यां थंय आनी irrigation आणि water supply effect झाली. Speaker sir, लोकांक अशें दिसता की water is prioritized for industrial zone. थंय पावप इंडस्ट्रीक पावप म्हणल्यार काम जालें म्हणून. स्पीकर सर सेफ्टीचे पळोवया आतां. ड्रावनींग डेथ्स म्हणटा जायत आहा. एक पयर केप्यां भुरगो पसून गेला. सो स्पीकर सर सेफ्टी बॅरिकेड्स म्हणून अलोंग द कॅनल जे घालूंक जाय ते तुमी करूंक ना. इन्स्टेड ऑफ प्रिव्हेंटीव मेजर्स तुमी एडवायजरीज काडटात आनी एडवायजरीज कांट स्टॉप ट्रेजेडी. स्पीकर सर technically the dam is also losing its storage. Up to 23% of live storage is already gone due to sedimentation from upstream mining. Speaker sir, mining जेन्ना सुरवात जातलें हे लॉस आनी एक्सेलरेट जातलें. आतां शेतकरी म्हणटात की वॉटर डायवर्जन फॉर इंडस्ट्रियल यूज हें चिचोण्या वेळी जाता आनी ते डिस्ट्रिब्युशन कानालूच ना जाल्लें आहा. आतां मेन स्पीकर सर म्हणटी वॉटर माफियाची गोल्ड मायन ती म्हणटा ती इल्लिगल बोरवेल्स. आतां गोंयाचे ग्राउंड वॉटर म्हणटा इज बींग सक्ड ड्राय नॉट बाय ड्रॉट but by illegal borewells. Speaker sir, since 2022, 163 illegal borewells have been detected. In the first 3 months of 2025 alone, 49 were dug. आता चिंबेलचे उलोवया 70 बोरवेल. स्पीकर सर एक गांवांत 70 बोरवेल. ते आना ग्रासियास म्हणटा एक्टिविस्ट त्या बावडे धांवत आहा हांगाच्यान थंय. पूण डिपार्टमेंट कितें करता? ब्रुवरीज हॅव बीन कॉट स्टिलिंग वॉटर. तांकां फायन कितें 1 लाख रुपया. स्पीकर सर 1 लाख रुपया ब्रुवरीक is not enforcement, it is encouragement. कलंगूट स्पीकर सर 21 बोरवेल एक शेक ओनरान मारल्यो. कोर्टाचे इंटरव्हेन्शनान मागीर त्यो बंद जाल्यो. मोर्जीन 13 बोरवेल्स रन अनडिटेक्टेड. मुर्मुगांव 28 have been reported. आनी इतले सगळे जावन कितल्यो तुमी सील केल्यो? अक्रॉस द स्टेट तुमी फकत 40 सील केल्यो. स्पीकर सर सप्टेंबरान सरकारान कायदो हाडलो की फायन जातले 10 लाख म्हणून. कायदो हाडलो तो बरो आहा बट लॉज विदाउट एनफोर्समेंट आर जस्ट लायक डेकोरेटीव वॉलपेपर. स्पीकर सर कन्विक्शन्स जाय प्रेस नोट आसून फायदो ना. आतां वॉटर हायसिंथ म्हणून एक मेजर प्रॉब्लेम आहा. स्पीकर सर दीस इज द ग्रीन मॉन्स्टर दॅट इज टेकिंग ओवर गोवा. रिवर साल जे एक टायम बरी आशिल्ली म्हणजे एक आमची साश्टीची एक अभिमानाची नदी कशी ती आज कितें जाल्या इट इज लायक अ फ्लोटींग जंगल. स्पीकर सर फ्रॉम फातोड्डा टू बेतूल it is choked with water hyacinth basically because of untreated sewage, waste and runoff. Tar
म्हणजे म्हापशां तार बास्तोरा आनी म्हापशां 200 tons ऑफ हायसिंथ वॉज मॅन्युअली रिमूव्ड. स्पीकर सर, करमळे, सायपे, मायमोळे रेक्स आर प्रॅक्टिकली गॉन. They are fully covered. They are not only an eyesore, this is a killer, Speaker sir. It suffocates aquatic life, increases flood risk, ruins fishing and hurts tourism. Speaker sir, beaches even are not safe. Storm surge म्हणून जाता आणि mats of hyacinth come to the shore. Speaker sir, हाजे खातीर WRD एक full ecosystem management plan करपाची गरज आहा. आता quarrying pits आणि drowning deaths. Speaker sir, गोंयान 68 drowning deaths रिपोर्ट जाल्ली आहा इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2025. चड करून अबँडन क्वॉरी आनी मायनिंग पिटांनी. सो कलेक्टर कितें करतात, स्विमींग बॅन म्हणून एनफोर्स इश्यू करतात, पूण फेन्सिंग आनी बॅरिकेडिंग वर्क म्हणटा तें सामकें स्लो आहा, ताजे खातीर लोक मरत आहात. स्पीकर सर, फ्लड मॅनेजमेंट. मुखेलमंत्र्यान आपल्या बजेट भाशणांत सांगलें की NIH म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी would be roped in to map floods and water demands till 2047. Speaker sir, 4 महिने झाले. तुम्ही लेटर तरी बरयला हे रुरकीक नॅशनल इन्स्टिट्यूट हायड्रोलॉजीक ते सांगचे. हाजे मदीं 114 फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स costing 168 crores have been pending for the last 5 years due to lack of funds. Speaker sir, even 90 lakh worth of completed projects remain unpaid. So issue aha ki every WRD flood control plan is built in concrete. Speaker sir, higher cost, destroyed biodiversity and failed drainage system हे रिजल्ट जाता. आता बंधारा सरकारान प्रॉमिस केले की 100 बंधारा आमी करतले म्हणून. कितले तुम्ही कंप्लीट केले? जून 13 तारखेक तुम्ही सांगला म्हाका उत्तरान 5 कोटी एलोकेट केले, रिवाइज बजेट जाले 3 कोटी रुपया. 36 बंधारे तुम्ही करूंक सोदतात वर्थ 29 crores, पूण तुमचे कडेन आसा 3 कोटी. सो जातलें कशें हें पॅकेट ऑफ चिप्स न्ही जाल्यार कितें स्पीकर सर? मायनिंग पीट. आतां मायनिंग पिटान 2024 स्टेट स्पेसिफीक एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा की अबँडन्ड मायनिंग पिट्स कूड प्रोवायड 131 million cubic meter ऑफ वॉटर एन्युअली. आतां खूब उदक हें जर मेळ्ळें जाल्यार बेस्ट, पूण तुवें ट्रिटमेंट करचो पडटलो बिकॉज इट इज टर्बीड एंड इट इज कॉन्टॅमिनेटेड. स्पीकर सर, सरकाराचो प्लॅन हाजेर कितें आहा तोय सांगूंक जाय. वॉटर बॉडी नोटिफिकेशन. स्पीकर सर, WRD GIS मॅपिंग केला वॉटर बॉडीचें. व्हेरी गुड स्टेप. फक्त 24 वॉटर बॉडीज हॅव बीन नोटिफाईड अंडर वेटलँड रुल्स. स्पीकर सर, दुसऱ्यो ज्यो लेक्स, पॉन्ड्स, टेम्पल टँक्स, गायरे, होण ते आसले ते कितें जालें? म्हाका दिसता तुवें एक नवो विलेज वॉटर एटलस म्हणटा पळय करचो आनी हांगा म्हाका ते दामबाब तळयेचें सांगचें पडटा. तुमी थंय येवन क्लियर कट स्टेटमेंट काडिल्लो की पब्लीक वॉटर बॉडीज आर बिलॉंगींग टू द गव्हर्मेंट, ही कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसूंक शकना म्हणून. आज मेरेन ते तश्या तशें आहा. हांव हें काडीत आहा, तुमी म्हाका हांगा आश्वासन दीत आहा, पूण थंय तुमी चौगुल्याक हात लावपाक भितात. आनी दामबाब जाला चौगुल्याचो मुणकार, म्हळ्यार देव जो आमचो ग्रामदेव ताका मुणकार केल्लो आहा अशें हें जाल्लें आहा. हें दामबाब तळयेची परिस्थिती. स्पीकर सर, प्रवाह. आतां प्रवाह म्हणटा तो स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान सांगलो की इट्स अ हिस्टॉरीक मायलस्टोन फॉर मदर मादय. कितें जालां आज मेरेन? 4 मिटिंग्यो जाल्यो, 1 सायट विजीट जालें, 4 कोटी 43 लाख तुम्ही मोडले फॉर एन ऑफिस इन अ सायक्लोन शेल्टर. 1 कोटी 18 लाख तुम्ही मोडले फक्त फर्निचराचेर. स्पीकर सर, हें दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन. अशें जाल्यार मादय ती गेलीच. स्पीकर सर, एक हांवें आउटरीच प्रोग्राम केल्ले आनी ताजेर हांव थंय सांगूंक सोदतां. एक आदलो सरपंच फोण्या गेल्लो थंय मेळिल्लो म्हाका, जॉन पेरेरा म्हणून. तो म्हणटालो एक बायलेचे क्लेमेंटीन पेरेरा म्हणून तेजें पेटिशन आहा. कोडार खांडेपार म्हणटा थंय कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम आनी बॅरेज जाली, उदक लेवल वाडलें आनी तिका लॉस जालें 1,55,400. स्पीकर सर, हें आतां तर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट, हे पयशे बी तुमी क्लियर करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे क्लियर करूंक जाय. बारीक मनशाचें काम, पूण हांवें मुद्दाम रेज केल्लें तांचो क्रिसमस बरो जावन, पूण पयशे तांकां येवचे. स्पीकर सर, WRD म्हणटा फक्त इज नॉट जस्ट अनदर डिपार्टमेंट, इट इज द लायफ लायन ऑफ गोवाज एग्रीकल्चर, इट्स हाऊसहोल्ड्स एंड इट्स एनवायरमेंट. स्पीकर सर, पूण लायफ लायन लिकींग जावंक जायना. लिकींग फंड्स, लिकींग ट्रस्ट, लिकींग वॉटर. सो हांव मागता स्पीकर सर दॅट देर शूड बी अर्जन्सी, एनफोर्समेंट एंड एम्पथी. स्पीकर सर, आतां फातोर्डा मतदारसंघान म्हजें जें येता तें हांव तुमकां 7 कामां सांगता. एक सेफ्टी मॅश ऑन ऑल कल्वर्ट्स हें आमी मागिल्लें आहा.
तें आमचें सँक्शन करचें. रेन वॉटर हार्वेस्टींग इश्कोलांनी शिकोवपाक आमी एक भुरग्यांक बरे संस्कार हाडपाची गरज आहा. सो रेन वॉटर हार्वेस्टींग स्कुलांनी करपाक आदार करचो. एक एक्झिस्टींग नाला आहा फातोर्डा स्क्वेअर म्हण थंय मशीन एक्सेसिबिलिटी करपाक मॉडिफिकेशन करपाक जाय. एक नाला जाय टू चॅनलायज वॉटर लॉगिंग नियर द न्यू हॉस्पिटल, नाजाल्यार हॉस्पिटलान तुका फेरीबोट घेवन वचचें पडटलें. स्पिकर सर एक इको फ्रेंडली आर्टिफिशियल टँक करपाक जाय, चड करून POP आयडला खातीर. कित्याक POP आमी कितेंय म्हणून ते तुमी बॅन एनफोर्स करूंक शकचे ना आनीक हांव करूंक शकचे ना. आनीक हांव मागता की फातोर्डान एक चड करून फक्त विसर्जना खातीर एक पॉंड तयार करपाक आमी फुडल्या वर्सा खातीर तरी तयार करुया. एक बॉक्स कल्वर्ट स्पिकर सर V फॉर फातोर्डा ग्राउंड आमचो हातूंय जाय. आनी एक एस्टिमेट जाय फॉर लँडस्लायड प्रोटेक्शन. एक लँडस्लायड्स खूब जाता मारले म्हणटा ते एरियेन, हें तुवें करचें म्हणून हांव तुमकां मागता. स्पिकर सर कमिंग टू डिमांड नंबर 71 कोऑपरेशन. Speaker, sir, Goa is a state of 15 lakh people, 5.5 lakh households, and 4 lakh of these households are directly connected to cooperative credit societies. Speaker, sir, e-lifeline going to our cooperative credit sector is become now a scam machine by fraudsters in neckties. And worse, Speaker, sir, they are protected by political science and bureaucratic negligence. Simple, Speaker sir, figure up here. Cooperative sector manages nearly 10,000 crore in working capital, employs 5,000 people, has a potential to employ 3,000 more. This is not a cottage industry, Speaker sir. It is a cornerstone of rural development, agriculture, women self-help groups and small business credit. पुढून सरकाराचो अप्रोच कॅज्युअल दिसता. कित्याक कॅज्युअल दिसता स्पीकर सर? हांवें गेले खेपे तुमकां सांगिल्लें, उटला क्रेडीट सोसायटी आहा, थंय 20 कोटी रुपया फ्रॉड्युलंट लोन्स आनी स्कॅम्स केल्ले आहा. हें वाडत आहा. द रॉट इज नाव डिपनिंग. स्पीकर सर, हांव जेन्ना फोंड्या गेल्लो तेन्ना एक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका मेळ्ळो एक मधुकर वेळेकार म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें की कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी आनी इन्व्हेस्टरांक तोपी घाली आनी गेले 14 वर्सां ते पुलीस, गोवा गव्हर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मुखेलमंत्री सगळ्या कडेन गेले. स्पीकर सर, फायनली ते विटून तांणी कितें केलें, प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें. प्रधानमंत्र्याचें लेटर कितें आयलें जाणा तूं? हें सामकें शॉकाद जावपाची वस्त. प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन. अरे, आमी विश्वगुरू म्हणटा प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांतल्यान लेटर आयलें, प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन म्हणून. स्पीकर सर, मागीर ते हें लेटर घेवन नरेंद्र सावयकारा म्हऱ्यान गेले, बाबा हें कितें काय म्हणून. पूण कांय जावं ना स्पीकर सर. सो हें मन की बात म्हणटा पळय, हें तुगेलें कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी. तुमी मन की बात सारकी वन सायड अफेर पळयतात. मन की बात म्हणटा लोकां कडेन उलोवन आयकूंक जाय. कित्याक हें तुमच्या लिडरा कडेनूय पाविल्लें आहा, मुखेलमंत्र्या कडेन पाविल्लें आहा, सगळ्या कडेन पावला, पूण तांकां न्याय मेळना. 14 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, आतां दुसरें पळयात तुमी, अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 11 कोटी 28 लाख डेपॉझिटरांक तोपी घाल्या. मोडस ऑपरंडी स्पीकर सर सारके म्हळ्यार इज अ मास्टर क्लास इन फ्रॉड. fictitious loans, fake documentation, non-members giving advances, unauthorized withdrawals, personal enrichment using public funds. ह्या आनी हातून स्वयंपूर्ण आमी कशें जातले स्पीकर सर? आतां फुडें कितें आहा? हें स्कॅम, हें जें हांवें लास्ट सांगलां तुका, अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटिव्ह म्हणटा तें ऑडिटान एक्सपोज करूंक ना, डिपार्टमेंटान एक्सपोज करूंक ना, इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस सेलान एक्सपोज करूंक ना, डेपॉझिटरांनी एक्सपोज केलें, सादे सर्वसामान्य गोंयकारांनी, जे आतां कितले वर्सां जाले आपलेच पयशे मागपाक भीक मागत आहात. स्पीकर सर, प्रोटेस्ट जाले, FIR जाले, पूण जस्टीस इज लायक अ हाफ फिल्ड वॉटर टँक. स्पीकर सर, अष्टगंधा एकूच न्ही, कल्पत्रू मल्टी स्टेट स्कॅम म्हणून आहा, हॅज डिफ्रॉडेड 2000 गोवन्स, मोस्ट ऑफ देम मिडल क्लास इन्व्हेस्टर्स. कितले 10 कोटी रुपयांचेर घाला. आतां नॅशनली दीस स्कॅम इज वर्थ 681 crores. स्पीकर सर, एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान प्रॉपर्टी अटॅच केल्या, इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस इज चेजिंग लीड्स, पूण एक जाला की पयशे आयले कितले? 0. स्पीकर सर, मागीर ती धाकटी आहा, माशेल महिला सोसायटी म्हणून आहा, विजनरीज म्हणून आहा, हे बारीक गरीब लोकांक लुटतात. स्पीकर सर, आतां आमी उलोवया ऑडिट डिलेज, एक्सपायर्ड बोर्ड्स आनी
societies which are like zombies. Speaker sir, basic element financial systemaचो म्हणतो ऑडिट. 475 cooperative societies गोंयान आहा ज्यांनी 431 आणि ऑडिट रिपोर्ट ऑगस्ट 2024 सबमिट केल्लो आहा. आता ह्या वर्सा कितले जाणांनी सबमिट केले? ज्या जाणांनी सबमिट केलें ना ताचे सरकारान एक्शन कितें घेतली? सत्य परिस्थिती अशी आहा स्पीकर सर, नो ऑडिट, नो एक्शन, नो AGM, नो प्रॉब्लेम, नो रिटर्न्स, नो रिस्पॉन्स. हे आज आमचे कल्चर जाला, ही आमची संस्कृती जाल्या स्पीकर सर. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक एपेक्स बॉडी 8 महिने expired with function with an expired board until the High Court had to step in and appoint an administrator. Speaker sir, what about the decisions during this illegal tenure? Will they hold up in court? Speaker sir, if a check is signed by a director after expiry of the tenure, is it valid? If a loan is sanctioned in that period, is it enforceable? Speaker sir, these are serious legal and governance questions. आता ह्यो ज्यो सोसायटी आहा त्यो कोण चलयतात पळोवपाक गेले जाल्यार आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो